महेशग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः आनन्दतीर्थवरो नमः। भवति यदोनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः ज्ञायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयति पराशरसूनुः सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्थानाचाराध्य देवाक व्यास रघुपती नरसिंहाक साष्टांग वंदन करून हांगाचे आराध्य देव सपरिवार वीर व्यंकटेशाक मनांतूचे नमन करून घेऊन प्रातस्मरणीय परमपूज्य सुधींद्र स्वामीले दिव्य चैतन्याक वंदन करतची सदाकाल आमक अनुग्रह करून मार्गदर्शन करतसले परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमलाक साष्टांग वंदन करून घेऊन ह्या एक शुभ पर्व कालांतू देवालय कथा चिंतन हांगा प्रत्यक्षासून घेऊनही आणि नेर प्रसाराचे माध्यमा मुखांतर पळोतसले सर्व भगत भक्तांक प्रीतीन वंदन करता। हरिवंश पुराण लेखील तशी मुखार वचना कसला का म्हणरी तंतुले एक चरित्रदलरी अत्यंत अपरूप आणि अपूर्व तंतू अनेक विचार आमकां कळनातील भरती आसा। फुडें कालांत कशें म्हणल्यार घरकड सकड प्राय जाल्ले नात्रांक बेस करून घेवन महाभारत की रामायण की सकड सांगचे क्रम आशिल्लो। सादारण आमगेल जनरेशन थंय म्हणत कसं म्हळ्यार आमगेल मालगड्यान काणीनी सांगिल आमकूड घास आसा। आजी घरकडे सांगचे काही पुरसोत ना ताजे पशी फुडें चेडवांक तांगेल होमवर्क तांगेल स्टडीसा गडबडीन तूं ह्या दैवीक विशयारी आयकुचे तांकां अवकाश ना। स्कुलांत तूं असल शिक्षण मेळत म्हणून सांगू जायना। घरांत तूं स्कुला पशी चड समय स्कुलाच्या पाठ्यान तूं वतना हें सान्नपणार येवका जाल्यार संस्कार आनी तांणी खंय मेळका म्हळ्यार विशयारी आलोचन करचेची कश्ट साध्य। तशें आसतना चेडवांक चांग विशय आमकां सांगता म्हणून जाल्यार आमकां थोडेपणी कळकना। आज आमगेले की चेडूं प्रश्न करताच घरकड येवन घेवन तें कसं न्हय म्हणून पळय तूं म्हागेलें निमगो नाका मिगेलें अन्नान म्हाका सांगलां तें कर म्हणून घेवन हांव तितलेंच हांव करचें ताजे पयस चड निमगो नाका म्हूण कसं लायक म्हळ्यार हें मध्यंतराचें एक जनरेशन आशिल्लें वेरी ओबिडियंट आशिल्लें विधेय जावन आशिल्लें जनरेशन। कसं म्हळ्यार आमकां आमगेलें अन्नाले धरू मालगडेले धरू क्वेश्चन कर तितलें आमकां धैर्य नाशिल्लें। तांणी सांगलां तें आयकव तें करी म्हूण आमी करता येयलीच जाल्यार नॅक्स्ट जनरेशन तितलें इजी ना। म्हळ्यार उद्धटतना म्हळ्यार अर्थ न्हय तांकां करेक्ट आमी मनांत व्हरून सांगलें म्हणून जाल्यार खंडितच त्या चेडवांक आमगेले संस्कार आसचे वचून तांकां उत्साह येता खंडित येता। जाल्यार आमकां सांगच्याक आमकां ताजें रिजन गोतना ताजें आन्सर गोतना त्या विशयार आमकां नॉलेज ना। कसं लायक म्हळ्यार फुडें कालांत तूं असल सकड देवालय परिसरांत तूं नानात पुराण शास्त्राचें प्रवचन सकड जाता आसतना पदे पदे त्या कानांत पडलता वळी तें आमगेलें नॉलेज आसता तशिल्लें। आज असलें आयकुच्याक आमकां अवकाश ना म्हळ्यार वळी आमी चेडवांक कसन सांगचें। आज चेडवांक ते सिरियल पळोवंक ते सिरियलांत कसन दाखयताची त्याची तांकां होय म्हूण दिसता। कसं नाही असो सांगील कसं लका म्हळ्यार
काल आम्ही पळयतना सूर्याले तागेले जन्मवृत्तांत पळयले, तागेले संसारूय पळयलो. तांत एक वैशिष्ट्याचे विचार कसं नाही म्हळ्यार भरती जनांक त्या विशयारी प्रश्न येवनासचे पुरो. कसं नाही म्हळ्यार संज्ञा देवीनं तिगेले इमेज क्रिएट केल्लें म्हूण प्रतिकृती. आज आमी सामान्य पार्वतीनं तिगेले देहांत तुले हे कारण घेवन गणपती क्रिएट केल्ले म्हळ्यार आमी स्टोरी आयकलेच. हे एक नवेच आमकां विशय जाल्यार हरिवंश पुराण इतलें चंद सांगता. कसं नाही म्हळ्यार यकश्चित सामान्य मट्टान तशिले सूर्याल बायल संज्ञा देवीकच तिगेल प्रतिकृती निर्माण करच्याक सामर्थ्य स्वय म्हणून जाल्यार जगत्यांत परमात्माक कितले सकड निर्माण करचे सामर्थ्य आसचे पुरो. ते एकांत भक्त जावन आशिल्ले ते महालक्ष्मी कितले सामर्थ्य आसचे पुरो. कसं लाग म्हळ्यार आ सगळे जगत्याचे चलन वलन सकड जावचे कोणाल निमित्तान म्हळ्यार केवल परमात्माले कडेगಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದ म्हणून हे जगत्याचे विश्वस्थिती प्रलय सर्ग महाविभूती वृत्ति प्रकाश नियमाव्रत बंध मोक्षाः यस्याः अपांग लवमात्रत ऊर्जितासा अपांग म्हळ्यार दृष्टी म्हणून कडेगಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದ महालक्ष्मीली एक दृष्टीन हे सगळे जगत्ती चलतगे जाल्यार तिक्क ते सामर्थ्य कोणाल निमित्तान मेळ्ळा म्हळ्यार ते परमात्मा निमित्तान काय. सांगिल उद्देश कसो लाग म्हळ्यार पराक हांगा श्रीनिवास कल्याण जावचें 28 तारीखेक. हे थोडेच टेक्स्ट ताका रिलेटेड म्हणल खातीर हांव तुमकां सांगता महालक्ष्मीक समेत तसल सामर्थ्य आशिल्लें रामायणांत भारी चंद उल्लेख केला. सकड रामायणांत ह्या विशय ना. श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य तांगेले तात्पर्य निर्णय ग्रंथांत मात्र सांगता आसची. कसं लाग म्हळ्यार अरण्यवासांत आसतना रावणान सीतेला आयलल तवळी लक्ष्मणनी रामू माया मृगजिंकेक अनुसरण कोर्नु रन्नंत गेलल तवळी रावणू सीतेला येवन पावलके. कशें आयलो म्हळ्यार डायरेक्ट येनीतो ताणें ब्राह्मणाल वेश धारण कोरून आयलके. भारी चंद सांगता ते तात्पर्य निर्णय. कसं नाही म्हळ्यार आमी कशी देवाला वताची देव तशी आमकां मेळटा म्हूण. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम. रावणू कपट वेश धारण करून सीतेला गेलेलो. आमकां काणी आयकूं आयला कशी म्हळ्यार ताण सीता अपहरण केल्लें म्हूण सीता अपहरण केलेलें न्हय काय, सीतेले प्रतिकृती अपहरण केलें काय. तां देव्यम अपसाद रावणः तस्यास्तुतां प्रतिकृतिं प्रविवेश शक्रः. तत्क्षण सीतादेवीने तिगेले एक प्रतिकृती निर्माण कोरून तंतु इंद्राक दवरून घेवन रामान येताना ती प्रतिकृती गेल्याल कोण म्हळ्यार वेदवती म्हणटाची. हेचकेची टेक्स्ट नवे आसचे वचून मन वचन अशें आसचें पुरो. जाल्यार हे सममनवत केदार म्हणटना हांव मुखावेल विचार सांगता. आनी स्वताची सहज सीता कैलासांत तूं शिव पार्वती लोट्टू तांगेले सेव घेवन आशिल्ले के. रावणान अपहार केलेलो कोणाक म्हळ्यार सीतेल प्रतिकृतीक. तिक वेदवती म्हळ्यार स्त्रीक रावणान अपहार केलेलो काय. म्हळ्यार प्रतिकृतीन तूं वेदवती आशिल्ली, इंद्राल अंश समेत आशिल्लो. रावणाले संहार जावन घेवन वापास सीतेन येतना थंय अग्निप्रवेशानी करचे संदर्भाचेर सीता प्रकट दत्ता वेदवती समेत प्रकट दत्त. तेदाना सीतादेवी श्रीरामचंद्राला म्हणतगे आमगेल कतरी इतल काळ पर्यंत ते कपट दुरोळ राक्षसाले आस्थानांतू राज्यभारांतू आमगेल कतीर त्याग केलेले ते वेदवतीक तुम्ही विवाह करून घेवका म्हणलें तिणें. सीतादेवीन वेदवतीक तुम्ही विवाह कार्य करून घेया म्हूण. तेदाना रामचंद्रान सुताराम तो ओप्पनी काय. कसं लेका म्हळ्यार मेगेल हे अवतारांतूल एक नियम कसं नाही म्हळ्यार एक पत्नी व्रत म्हूण. मिगेल हे अवतारांतूल हे नियम वापास हांव विवाह कार्य करचें ना जाल्यार तूं सांगिल कतिरी द्वापरांत जायना. कसं लायक म्हळ्यार ऑलरेडी भरती जनांक हांव उत्तर दिवन जालां. द्वापर युगांत षोडशस्त्री सहस्रेशाय नमः म्हणचें. द्वापरांतू भरती ಹೊರಡಿಗೆ जाला कृष्ण एकच मर्यादेर ಹೊರडिಗೆ जायनी. ताका ताण म्हळकय
मुकावेले युग अंतू कलियुग आरंभ अंतू हांव स्वतःची तिगेल कतरी हांव अवतार घेता म्हळके स्वतः मदुवे हवणिसिकोंडे बंद देव देवा म्हणतच ते भूक वैकुंठ अंतू परमात्मान अवतार घेतील उद्देश कसं नाही म्हळ्यार विवाह कार्य करचे कतरी आणि ते सीता रूपार आशिल्ले ते वेदवतीक विवाह कार्य करचे कतरी परमात्मा ती पद्मावती रूपार प्रकट जाता आकाशरायले आस्थानांत कसले असो सांगील कसला का म्हळ्यार संज्ञादेवी कची यक्कश्चित संज्ञादेवी कची तिगेले प्रतिकृती निर्माण करू जात म्हणून जाल्यार खंडित महालक्ष्मी जावन आशिल्ले ते सीतादेवीन तिगेले प्रतिकृती निर्माण केल्ले म्हळ्यार विशयार कसले आश्चर्य ना म्हणून तशी सूर्याले संसार सक्कड जाल्ले नंतर त्या सूर्यवंशांतू अनेक रायल चरित्र हरिवंश पुराण उल्लेख करतस तंतू यवनाश्व म्हळ्यार रायलो हे चिके चंद काणी आसचे वचून थोडे सांगून हांव मुखार वता ते यवनाश्वाक भरती काळ पर्यंत संतती जायनी म्हळ्यार खातीर जावन घेवन तेगेले कुलपुरोहिताक आपोवन घेवन एक यज्ञ प्रारंभ केले काय तंतू पुंसवन व्रत आचरण करून घेवन तज्जे ते प्रसाद रूपारी कलशांत दवरलेले उद्दाक नेक्स्ट डे तिणे तेगेले बायलेन ते पिवक आशिल्ले काय गर्भधारण जावका म्हणून जाल्यार जाल्ली कसं नाही म्हळ्यार तिगेल खातीर ते कलशांत दवरलेले उद्दाक हाका राती न्हिदलेले तवळ जोर तान आयलो म्हणून घेवन बाय मिस्टेक बायलेक दवरलेले ते कलशांत दवरलेले उद्दाक सकड तोपिल काय मंत्राच्या प्रभावान गुरपीणपण ते यवनाश्वाका आयिल्ले काय कसले एक रहस्य पळया गर्भांतू चरडू आस गर्भांतून चरडान येवका जाल्यार कन करचे भरती कष्ट जालाल तवळी सक्कड तगेले मुनिवरेण्यान म्हळकय ते चरडाक तूं आपय म्हळके चरडाक आपयलाल तवळी तगेले उदर भेत्तून पोट भेत्तून ते चरड भायर आयिल्ले के भायर आयिल्ले चरड रडतस के माम धातः कः म्हूण म्हाका रक्षण करचें कोणे म्हूण तत्क्षण इंद्र प्रत्यक्ष जावन घेवन अमृत स्पर्श केलेले तेगेले बोट त्या चरडाल तोंडाला लायले काय ताणें तन्निमित्तान त्या चरडाक वृद्धी जाली काय त्या चरडाक नांव आयिल्लें कसं नाही म्हळ्यार मानधातः म्हूण फस्ट सिझेरियन कॉन्सेप्ट हरिवंशांतूच उल्लेख केला आज पळया वरलेल्यान बिनी पोट्टान दुखून काडलें म्हणून जाल्यार मर्डर जाता त्यांची डॉक्टरान बिनी शस्त्रचिकित्सा केलं म्हणून जाल्यार ते ऑपरेशन जाता तशींची हांगा पोट बेत्तून भायर आयला जाल्यार हिची योग सामर्थ्या निमित्तान त्या राय्याक कसने ऊनत्व येनिके तो जन्म आयलो तो मानधातू जगत्यांतू प्रसिद्ध जाल्लो म्हणून सांगता सच कसला का म्हळ्यार सूर्य मुळगद नाडू म्हूण एक आसना आमगेले चरित्रांत सगळें सांगता पळया त्या आत्त सांगचे जाल्यार सूर्य मुळगद साम्राज्य म्हळ्यार मानधाताल आशिल्लें काय तशी ताणें साम्राज्य संस्थापन करचें वचून आज्जिके आमी मंगलाष्टकांतू तागेलें नांव उडगास काडताचे ಹೊರಡಿಕೆ ಒಳರನಿ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕ म्हणून पळया तेदन ते रायाल नांव उडगास काडतना हे मानधाताले नांव समेत उडगास काडतात मानधाता नहुशोंबरी शसगरो राजा प्रतुर है हैहा म्हूण अशी भरती रायाल उडगास काडताची तशी त्याची सूर्यवंशांतू ते मानधात म्हळ्यार रायाक दोग जन चरडू जन्मा येताची मुचुकुंद आनी पुरुकुत्स म्हूण तांगेले संतती विशयार मुखारसून वर्णन केल्या एतन मध्ये वपासांतू ह्या सूर्यवंशांतूल एक रायाल नांव उडगास काडताचे कोण म्हळ्यार बृहदश्व म्हूण बृहदश्वान भारी चंद राज्यभार केले के राज्यभार सक्कड जाले नंतर फुडे कालांत नियम कसं नाही म्हळ्यार शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेन अंते तनुत्यजां रघुवंशांतू काळिदास सांगतास कसं नाही म्हळ्यार शैशवे अभ्यस्त विद्यानां सनपणारी चांग अध्ययन करचे यौवन कालांतू योग्य रूपार जीवन करचे कडरी
रिटायरमेंट लाईफ म्हणूनच पळया वार्धक्य मुनिवृत्तीना मुनिवृत्ती म्हणकेची सकड जबाबदारी समर्थदल असेल चढूवांक सोड देऊन ताण रिटायरमेंट घेवचे आत्ताचे लँग्वेजारी पुढे कालांत कसन म्हण वानप्रस्थाक वच्चे तशी त्या बृहदश्वाक कुवलाश्वा म्हणलेकलं समर्थ चाललो जन्म आयलो म्हण कुडले मिगेल ड्युटी जाल्ली म्हण घेवन तक सकड राज्यभार दिवन घेवन तो तपस्सी करू भायर सरल काय ताण तपस्सी करूक तपोवन अंतोत्तना थंय एक संताल समागम जात गे उत्तंक म्हणलेकलं मून येवन तक मेळत गे रया तू सकड काम करनाशी तपस्या बैसल म्हणून जाल्यार हे साम्राज्याची गती कसं नाही म्हळ काय कसं लक म्हळरी तुगेल निमित्तान आनिके काम भरती जावचस साधन भरती जावचस तू तपस्सी करचे नाही तुगेल कर्तव्य कसं नाही म्हळ तू साम्राज्य कोरका तका ताण म्हळ काय हांव समर्थ जावन आशिल्ले मगेल चल्ल्याक हांव बैस करेला म्हूण म्हळ काय लोकांत नियम कशी म्हळरी ಹೊಡೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟಾರ್ ಆಶಿಲ್ಲ ನಸ್ ಪಳಯ ತನ್ನಿ ಬಿನಿ ಲೀವ್ ಕಡ್ತ म्हणून ತಗೆಲ್ ಪೋಸ್ಟಾಕ एक व्यक्ती ताण अपॉइंट करून वचक बेका बेटी खुश येईल म्हणके सीधा वत्ताराबल म्हणून जाल्यार नेक्स्ट डे सस्पेंड जातो मास्टर मला काल उलयताले ताणें एक भारी चंद दृश्टांत सांगला कसं नाही म्हळ्यार एक गव्हर्मेंट ऑफिसान तो एक व्हड अधिकारी आशिल्ले खंय ताण कसन करचें म्हळ्यार ऑफिसान तशें उणें कोण निमगील जाल्यार तगेल टेबलार गेल्यार तगेल कन्नड कस्त आशिल्ले काय तगेले ಫೈಲಾರಿ ತಗಾಚಿ ಕೊನೆ ಆಯಿಲ್ಲರಿ ಮುಣಚಿಕೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡರಿ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮುಣು ಕನ್ನಡಕ ಹಂಗಾಸ್ ಮುಳತೋ ಹಂಗಾಸ್ ಮುಣಗ್ಯಾನ अशी कोण आयलरीची ताण आसची उणे कन्नड कस्तक हानी राखून राखून वच्चे एक दिवस DC येईल काय ऑफिसांत सांगता सांगता अभ्यास दावून घेऊन ते DC लगी तशी म्हणके ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಳರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಳಕೆ ಕನ್ನಡಕ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮಳಕೆ DC ರಾಕೋನ್ ತಾಣ ಇವತ್ತೇ ರಾಕೋನ್ घेऊन तक मळके पल्लेद कुंतू खै बाहेर वत्ताना हे कन्नड घाल घेऊन वच मळके सांगील कसलक मळरी ಹೊಡೊಡ್ಡ जबाबदारी आशिल्ले व्यक्तीन तंगेल ड्युटी करेक्ट कोरका तका ताण तगेल पुत्ताक ताण मळके तुमगेल कसन समस्ये मळके काय ना व्हड एक समस्ये पेंडिंग वरला मळके कसं नाही म्हळरी हंग्यकलो व्हड राक्षस कोण म्हळरी दुंधू म्हणून मधु आणि कैटभ म्हणून आम्ही ऐकता पळया त्या मधु कैटभान तुला मधुल पूतूची दुंधू म्हणून तपोबलान वरबलान भरती सामर्थ्य घेतील तसल तो दुंदून कसन करचे म्हळरी कुंभकर्ण म्हणकेची नीद काढचके खै नीद काढचे म्हळ्यार समुद्र रॅवस पळया त्या समुद्र रॅव्यामुळे नीद काढचके अप्रुपाक वर्षाकी महिन्याकी एक वेळ उठयतके तो उठयल तवळ कसन प्रॉब्लेम जात तशिले म्हळ्यार ताण एक वेळा उठोन घेवन श्वास बिनी घेतलो म्हणून जाल्यार गांवांत तशिल सक्कड एक वेळा स्वाहा जाता आशिल्ली काय एक वेळार श्वास सोडलो म्हणून जाल्यार गांवांत तो सायक्लोन आयल म्हणके जात तशिल काय सुनामी येत तशिल काय ताका म्हळ्यार काय हक्क कशी पुणी तुम्ही वांचया नाही जाल्यार हक्क पुणी कशी मारा नाही म्हणून जाल्यार जगत्यांत कोणे वांचनाची म्हळ्यार काय त्या राया लागी कसलक म्हळ्यार ताण एक वेळा उठ्ठोन न्यालार हेज्जी घाल्ली म्हणून जाल्यार सगळे लोक गडगडत आशिल्ले काय हे कसन सांगता बटमाम तुम्ही ना तशी सांगू जायना ही सकड काणी बटमाम ना बा तशी सांगू जायना कलक म्हळ्यार आमकां अर्थार्थ त्या विशयारी ऐकलेले पळयलेले आम्ही पळयनी ऐकलेले अनुभव आसा कसं नाही म्हळ्यार फुडें कालांत व्हडोड्ड प्राणी आशिल्ले म्हणून सकड आयको येता न्हय ताजे सकड अस्थिपंजर बोन्स आनी मेळ्ळा म्हणून अर्तेक रिलीज जाल्यार भरती 10-15 वर्ष फुडें जुरासिक पार्क म्हणून कोणें पळयलेलो आसा म्हणून जाल्यार कळटा तांतू डायनोसॉर्स म्हणून त्या डायनोसॉरान बिनी हेज्जी घाल्ली म्हणून जाल्यार कितले किलोमीटर पर्यंत शेक जाता आशिल्ले काय ते मुवीन दाखयनी तशीची तसल व्हडोड्ड प्राणीन चमकलरीची त्या जगत हलत आशिल्ले म्हणून जाल्यार ब्रह्माल आनी वरबलान तसल त्या राक्षसाल निमित्तान जगत्याक नाना तरा पीड जाता आशिल्ले काय ताका ताण म्हळकय मिगेल चल्लो कसला म्हळ्यार लोकांत कशी म्हळ्यार हे हांव सांगिल्लें कसलें म्हळ्यार हरिवंश पुराण खाली काणी आयकल्यार प्रयोजन ना ताण कसन केल्लें म्हळ्यार तागेले निवृत्ती म्हळ्यार सक्कड विशयार निवृत्ती सोडून घेवन तो वचून तपस्या बैसलो म्हणून आज आमी भरती कडेन पळयताच 60 वर्ष ते कश्टारी
जप तप अनुष्ठान देवा पूजा सक्कड कोरून घेऊन सक्कड सोडतो तो. अयो कसन सक्कड सोड मम्मा नाही मग 60 जालं नव्हे आणि हांव रिटायर्ड आणि म्हाका न्ही कसं ना आनी चेडूवान पळो का म्हूण नाही हांतू रिटायर्ड जावचें हें काय ऑफिस वे देवाल विशयारी धर्मा विशयारी रिटायर्ड म्हणल ना. केदोळ पर्यंत आमगेल देहांत श्वासोच्छ्वास आसा प्राण आसा तेदोळ पर्यंत देवाल उडगास काडचें आमगेलें कर्तव्य. कसं लाका म्हळ्यार रँक घेवचे स्टुडंट आसा म्हणलें क्या ताणें डिग्री करचें आनी एक साना जॉब मेळ्ळो जॉयन जाला रे तागेल्यान तूं टॅलंट आसा यूज करना अशी वेस्ट करता तो. कसं लाका म्हळ्यार जॉब ते रँक घेतिल्ल्या स्टुडंटांक केदना मेळटा जाल्यार स्टडीज मुखारसून करूं जायना. सांगिल कसं लाका म्हळ्यार लौकीक विशयांतू साधनेंत आमकां तृप्ती आसच्या पुरो जाल्यार देवाल विशयारी साधनेंतू आमकां केदना तृप्ती जावच्या नाके. त्याचे के चेंज जाला तितलेच. प्राय जालें म्हणून जाल्यार आंगडी वचचें नवनवे व्हेकल घेवचें व्हड घर बांदचें आनीकय ताका प्राय आसा. त्याचे भागवत आयकलां हरिवंश ना बा त्या सकड तेदना आयकून दावन जाला आनी वापस आयकूं का म्हूण ना तें तेदना आयकून जाला म्हूण. तर ताकाची हरिवंश सांगता कसं ना म्हळ्यार लौकिक विशयारी तृप्ती आसका काय धार्मिक विशयार आस पळया साधन करचे विशयारी मनुष्याक केदना अतृप्ती आसका काय आनके साधन करका आनके साधन करका म्हूण कितले ताई साधन करका म्हळ्यार वैकुंठ वच्चे पर्यंत साधन करका काय ताका स्वल्प साधन ಎಂತ ದಾಯನ ಹಂಗದಕೊಂಡು ಡಿಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಕ 100-1000 ರೂಪಾಯಿ भितर दत्तवे ಹಂಗದಕೊಂಡು ಡಿಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಕ म्हणून जाल्यार आमी 1000 गटल्यान ದುಡ್ಡು विनियोग करका म्हणून जाल्यार साधारण वैकुंठाक देवाल पायमुळांत पावका म्हणून जाल्यार जिवनांत आमी कितले साधन करका. ताकाच कसं लाका म्हळ्यार हाणें हागेल कर्तव्य सोडून तो तपस्या येवचे वचून तो ताका उत्तंक म्हणटा काय तू त्या कर्तव्य करका म्हण. तेन्ना तो म्हणटा कसं नाही म्हळ्यार म्हगेलो पूत समर्थस तुमी तागे लागीं सांगा म्हळ्ळें काय. तत्क्षण ते बृहदश्वाल पूत कुवलाश्वा लागीं येवन घेवन उत्तंकान म्हळ्ळें काय हें दुंदूले पीड एदुकून तुमी मुक्त करका म्हूण. तितलो इजी विशय न्हय तो. जाल्यारीची तत्क्षण त्या कुवलाश्वाक 500 जन चेडूं आशिल्ले काय त्या 500 जन चेडूं घेवन समुद्राला गायलेच काय आनी रेंव खोंडीत आसा काय ह्यो खंय मेळटा म्हूण. जाल्यार एक वेळा उठ्ठोन ताण वयर आयल्या पेट्टाक हागेले 500 जन चेडूवांतू 497 स्वाहा जावंक गेलेच वरलाल त्याग जन चेडूं मात्र. जाल्यार त्या उत्तकाक एक पवर आशिल्लें काय कसं न्हय म्हळ्यार ते दुंदूक मारच्या कोणेत पळया ताका देवाल वरबलान सामर्थ्य दिवत तसले ताकत आशिल्लें काय. लोकांत कशी म्हळ्यार फस्ट ताका दावका जाल्यार वर दिवचें न्हय ताण साधन करका साधन केले नंतर ताका अनुग्रह करका. तशी उत्तंकान पळयलें काय हे कुवलाश्वान भारी उत्साहारी आनी त्याग भावनेरी कसं लाका म्हळ्यार तितलें इजी ना. 497 जन चेडूं गेल्लीं म्हणटना त्या चेडूवाले एदूर बसून रडता बशी आशिल्ली ताणें जाल्यार देश सेवे खातीर बलिदान त्याग केला ताणें आनी त्या मरण म्हळ्यार अत्यंत पवित्र मरण मौल्ययुत मरण म्हणल खातीर जावन घेवन त्या उत्तंकान ते कुवलाश्वा भितरी देवाल विशिश्ट शक्तीचे अनुग्रह ताका केले काय. ते देवाल विशिश्ट शक्तीचे अनुग्रहा निमित्तान ते दुंदुमाराक कुवलाश्वान संहार केला. देखून जगत्यांतू सकड तागेल नांव कसन म्हणून विसरले की ताका नांव कसन पडलें म्हळ्यार दुंदुमार म्हूण नांव पडलें काय. तसले ते दुंदुमाराले नंतर अनेक राय सकड जन्म येत सची तंतू मांधाताले पूतू पुरुकुत्स म्हूण सांगिल पळया तागेल एकलो पूतू त्रय्यारुण म्हळ्यार एकलो सूर्यवंशांत रायत काय. ते त्रय्यारुणाल पूत कोण म्हळ्यार सत्यव्रत युवराजू. एक दिवसू असल सन्निवेश आयले म्हळ्यार गांवांत एक हरडीक दत्त आशिल्लें काय. हरडीकेक इनोटेशन आनी दिता ना तशी रायाक इनोटेशन दिलेलें काय हरडीकेक. तेदना रायाल बिहाफ यो युवराय त्या हरडीके गेले काय. हरडीकेक एटेंड जावचें कसं लाका हरडीकेक वच्चें कसं लाका थंय तांगेल ट्रिटमेंट घेवन तागेल मात्यार मंत्राक्षत घालून आशिर्वाद कोरून येवचे खातीर. केलो जनांक हरडीके वता वय
ಹೊರೆ ತೊಕ್ಲು ಕೊಂಡು म्हण पळत तितलं पेशन्स असना ಮತ್ತೆ ತೆಗೆला आनम्म केला मंत्राक्षत घाल विश्कोर नाही बरतिलो कसच म्हणा हंक तितलं गडबिडी येवका विश्वकोरका जवण कोरका धावका त्याला हंग कसं दल्लाय म्हळ्यार त्या त्रय्यारुणाल पूतू सत्यव्रतू अत्यंत सात्विकतो दलरी ಹೊರಡಿಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ದತ್ತನ ಮಾಲಾಧಾರಣ ದಲಕೆ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕ ದಲಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ದಲಕೆ ತೆದನ ತಾಣ ಚೆಲ್ಲಿಕ್ ಪಳೈಲ್ಕೆ त्या सत्यव्रतान ताण त्या चल्लीक ಹೊರಡಿक कोरंग येवका म्हळाल तागेल मनांत अपेक्षा शिलके तत्क्षण ताण कसन केलंय म्हळ्यार मांगल्य धारण केलेले चल्लीक अपहार करून वेलके सीधा सकडान म्हणके हे कसं अन्याय रायल पुत्तानं अशी अन्याय केलं जाल्यार कसं नाही म्हणून घेऊन भरती चर्चे जालके तेदना त्या त्रय्यारुणान कसन केलें म्हळ्यार इमिडियट घरकडेची तागेले आस्थानांतूची कोर्ट आपयले तेदन सुप्रीम कोर्ट जज कोण म्हळ्यार वसिश्ठ तांगेल कुलगुरू ताका कसन शिक्षा दिवचे म्हूण ताका 12 वर्ष पर्यंत आमगेल साम्राज्यात कोण गडी पार कोरका आनी ताण खंय राबका म्हळ्यार स्मशानांतू ताण वास्तव्य कोरका म्हणून ताका शिक्षा दिलके ते शिक्षा मान्य करून घेवन यो सत्यव्रतो स्मशानांत वचून राबला कसलक म्हळ्यार हंतू धर्म सूक्ष्म भरती आसा स्वतःची त्या त्रय्यारुणाक राय्या गोत आसा मिगेल पुत्तान केलेले कंप्लीट चूक नाही म्हूण नाही बट हे कसं नाही म्हणून लोकांत नियम कशी म्हळ्यार विवाह परिपूर्ण जावचे केदना म्हळ्यार केदोळ पर्यंत सप्तपदी दायना पळया तेदोळ पर्यंत विवाह म्हळ्यार अपरिपूर्ण आनीके हाफ एन अवर चान्सस होकलेक पక్కనే बिनी ते ಹೊರಡಿक दाक म्हणून जाल्यार रिजेक्ट केल्यार आमगेल इंडियन लॉंत जाल्यार ते सिंधू दत्ता केदोळ पर्यंत सप्तपदी दायना पळया ते विवाह म्हळ्यार इनवॅलिड भरती जनांक सप्तपदी घाल्ला की ना की त्या विशयू कळना भरती जनान केलो वृत्ती काळा नंतर निंबूचस बट मग तुम्ही आमगेल ಹೊರಡಿಕೆ होमू कर नी मू तुका काही पुरसोतस मराया विश्वकोरचे गडबिडेन तू होम केला बैसून आम्ही म्हणचे कडे म्हळाक ಹೊರಡಿಕೆ होम केला सप्तपदी केला हुಡುಗಾसू असना कसला का म्हळ्यार सप्तपदी जाल्ली नंतर ती तागेल बायल दत्ता स्वगोत्रात भ्रश्येते नारी विवाहात सप्तमे पदे म्हूण कन्यादान करून दिल कुळे तिगेल गोत्र खंडन जायना सप्तपदी नाही बट मग आता ಹೊರಡಿಕೆ जावचे पशी फुडेचे हात दवरून भोंवता मू सप्तपदी नाही 700 पदी दत्त मू त्या कौंट जायना के कसले का म्हळ्यार ते मुहूर्तारी अग्निल मुखांतर ब्राह्मणाल एदुरू देवाल एदुरू हात दौरचेस पळया त्या हेज्जेक भरती महत्व के आज आमी म्हणचो 7 पैरी म्हूण ते कन्यादान स्वीकार केलेले ताण ಹೊರಡಿಕೆ बसतना ताण एक संकल्प करू आसा प्रतिग्रहीतायाम अस्याम वध्वाम भार्यात्व सिद्धये हे कन्यादान घेतील चेल्लीलेंतू मिगेल बायल जावका मिगेल धर्मपत्नी जावका म्हणून बसून ताण हवन करचे ताकाची पती आणि पत्नी म्हळ्यार शब्द केदन येवचे म्हळ्यार पत्युर्नो यज्ञ संयोगे म्हणून यज्ञाच्या मुखांतर सप्तपदी जाल्या नंतरच ती पती आणि पत्नी जावचे हे विशयू त्रय्यारुणाक गोत आशिल्लें जाल्यार लोक तितले बेगी सुलभ एक्सेप्ट करना म्हळ्यार खातीर जनांक अन्याय जाल्ले म्हूण दिसचे नज आनी तागेल मनांत गोतस कसं नाही म्हळ्यार हाणी 100% चुकी करनी म्हणूनय गोतस म्हळ्यार खातीर जावन ताका जिवावधी शिक्षा दिनी ताका शिक्षा दिली कसं नाही म्हळ्यार 12 वर्ष पर्यंत गांव सोड वच तूं म्हणून आतां पळया गांव सोड गेलो कुळे तागेली शिक्षा जाल्ली म्हणून तशी तो गांव सोड वता वसिष्ठ समेत मान्य करतके कसलक म्हळ्यार ताण केलेले चुकीक थोडे पुणी ताका पश्चाताप जावो थोडे अनुभव येवो आनी लोकाच्या साम्राज्यांतूल जनांक जाल्यार राय्याल वयर एक विश्वास येवो म्हळ्यार खातीर जावन घेवन वसिश्ठान मान्य केलेले शिक्षा सत्यव्रतो स्वीकार करून घेवन गांवचे भायर स्मशानांत वास्तव्य करतके पळया फुडें कालांतू राय्यान केलेले चुकीक सगळे साम्राज्य ताका दुःख अनुभविसिता म्हूण कसला म्हळ्यार त्या गांवांत 12 वर्ष पर्यंत पावसूय येनी काय कशी बस्सार वतल ड्रायव्हरान बेरीची के दोळ धंपील म्हणून जाल्यार चुकी कोणाली ड्रायव्हराल
ताण दोळ धंपिल म्हणून जाल्यार वरलेल 35 की 40 जनान कसने चुकी करनी जाल्यार तांणी ते अनुभविसूं तशींची राय्यान केलेल्या चुकीक 12 वर्ष पावस येनिके पळया राय्यान केलेली एक चुकीकची 12 वर्ष पावस येनी म्हणून जाल्यार आजी एकच राय म्हणला आसा पळया सम करना कसने सम करनाच जाल्यारीच देवाल दयेन पावस तत्तवळी येत्त म्हणल्यार आमगेलें भाग्य कसला म्हळ्यार देव म्हळ्यार अत्यंत करुणाळू कयतो ताण बिनी इमिडियट पनिशमेंट करचें म्हळ्यार बिनी स्टार्ट केलें म्हणून जाल्यार आमकां वांचून आशिल्लो कयतो तो कितले चुकी केले जाल्यार हेचे अवसूल म्हणके क्षम करता काय विना इमिडियट पनिशमेंट दिना काय तांतू कितले चंद म्हळ्यार देवान दिवचे पनिशमेंट खंय म्हळ्यार ताण एक डार्क रूम क्रिएट करता काय तो सामान्य सांगचे म्हणून जाल्यार घरकडे चरडू खेळचे चरडू लुटी करचे चरडू भरती असतात ना घरकडे सोयऱ्यान येताना कसंकीची न्हय नत्तिले लुटी करताच तेदाना मालगड्यांक उलयता आसतना बिनी हांणी डिस्टर्ब केलें कुडलें पेशन्स चुकून घेवन 2 पेट्ट मारतात समज तेदान ते चेडूवांक पेट्ट मारलेल्या विशयार बेजार ना कसला म्हळ्यार तांकां गोता आमी चूक केले निमित्तान आमकां पेट्ट मारला म्हणून जाल्यार त्या चेडूवांक आनीकय बेजार जावचें कसल्याक म्हळ्यार आयलाले जर पेट्ट मारलो ना म्हणून तितले बेजार तांकां भारी लज्ज जाता त्या चेडूवांक जाता की ना खंडित जाता तशींची देवान चुकी केल्लेलो आसा पळया आमकां देव कसन करता म्हळ्यार इमिडियट चुकीक आमकां शिक्षा दिना खंय देवाल वात्सल्य कसं नाही म्हळ्यार नरक म्हळ्यार एक डार्क रूम व्हरता काय आमगेले कंप्लेंट कसं म्हळ्यार चूक केलं म्हाका शिक्षा दी मरे 4 जनाले एदूर मर्याद काणका म्हूण ताका 4 जनाले एदूर देव मर्याद काणका हागेल कतरी एक डार्क रूम व्हरून घेवन थंय नाना तरांचे पेट्ट मारता हागेल कसले कंप्लेंट ना हांव केलेले चुकीक हांव शिक्षा अनुभविता तागेल कतरी आसचे तें नरक म्हळ्यार क्रिएट करून दवरलें तशी आज जगत्यांत परमात्माला वात्सल्याक ते मीती म्हळलें ना तसल करणाळू तो परमात्मा आज जगत्यांत असल अन्याय अत्याचार चलत दलदलरीची काल कालाक तत्तवळ आमकां पावस सकड मेळता म्हळ्यार आमगेलें भाग्य जाल्यार असल हें त्रय्यारुणाल राज्यभारांतू राय्याल पुत्तान चुकी केलेल्या निमित्तान 12 वर्ष पर्यंत पावस येनाशी बरगाल पडले कितलो थंय कश्ट जाल्लें म्हळ्यार सकडांक आहाराक समेत तात आहाकार जाल्के एतन मध्ये त्या राज्यांतू विश्वामित्रू तपस्या गेलेले तपस्या गेलेल तवळी बरगाल येवचे वचून दुर्भिक्ष येवचे वचून स्वतःची विश्वामित्राल बायल चेडवांक खावचे गत नाशी जाल्के भारी चंद हरिवंश पुराणांतू सांगता कितले थंय दुर्भिक्षाचे प्रभाव कश्ट आयले म्हळ्यार विश्वामित्राल बायल गळेक चरडा घाल घेवन सान चरडा घाल घेवन घरा बागला वचून भिक्ष मागता आसके भिक्ष मागतना म्हणटा गे हे चरडा तुमी घेया म्हूण वय त्या चरडा घेतला रे तुका कसन दावका म्हाका कांय ना म्हाका एक ओप्पत्ताचें म्हाका जेवण दिला पुरो म्हूण कलका म्हळ्यार चरडा घेतला म्हणून जाल्यार त्या चरडो खंय पुणी पोट भरून खावन जीवन करता म्हाका वांचे खातीर एक घास शीत पुरो म्हूण तंतू मालगड चाल्ल्याक गालव म्हळ्यार रशी दत्त तो मालगड चाल्ल्याक परिस्थिती कसन आयल्या म्हळ्यार तिणी स्वतःचे त्या पुत्ताक कुली काम करच्या पेटयलाक कुली काम कशी म्हळ्यार आज गद्द बेसाय करता पळया गद्द बेसाय करतना त्या बैलाक गद्यांत बांदून घेवन कोसूच्या बत्ताना त्या नोगास पळया हागेल गळे बांदून घेवन हक्क भूंय कुसच्या पेटयलाक आज जाल्यार वे कसां की आमकां साना कश्ट आयल म्हणून जाल्यार आमी सूर करताची कसला म्हळ्यार आमकां सूख आयल म्हणून जाल्यार त्या सकड मिगेल एफर्ट चांग जाल्लें म्हणून जाल्यार सकड मिगेल निमित्त जावचें वायट जालें वे देवान म्हाका इतलो कश्ट दिवचे म्हूण कलेक चांग केलें आमी जालें म्हण मागीर वायट जालें जाल्यार आमी नवता कोणे हांव सुलभ सांगता लोकांत कशी म्हळ्यार हांव चांग काम करता म्हूण प्रयत्न केलो म्हणून जाल्यार ताका फल आसके अहम काशीं गमिष्यामि इति संततं ब्रुवाणः काशी यात्रा फलम लभेत खर्च नत्तील काशी यात्री ही कशी म्हळ्यार
हांव काशी वत्ता म्हूण घेवन मनांत म्हणतर आपल्यारी काशी यात्रा केल्यार पुण्या फल मेळत गे. ताका आमगेल मालगड बायल मनशां सक्कड ह्या विशय गोत्तश्च वचून चेडूवांक न्हाणयतना भाणांत उद्दा काण मात्यार तांबयांत उद्दा घालतना काशी गंगा भागीरथी म्हूण घेवन चेडूवाल मात्यार उद्दा रकोचे. आमी नाल्लल उद्दाक पवित्र जावका म्हूण कला म्हळ्यार मनांत भावनाच मुख्य. काशींत वचून गंगेंत बुडतन जाल्यार हागेल मनांत ती गंगा म्हळ्यार भावन ना म्हण जाल्यार प्रयोजन ना. कसले म्हळ्यार ते काशींत तशिले केलो लोकसाची अवंगाल उमोळचक चिकोल काडचक तरी नात्ताची तांकां ते काशीचे गंगेचे मौल्य गोतना. जाल्यार आमगेल बायल मनश घरचे बकेटान तुलकी भाणान तुलकी उद्दा न्हाणयतना मात्यार उद्दा घालतना काशी गंगा भागीरथी म्हणटाच म्हळ्यार गंगा स्नान केल्यार फल मेळटा म्हूण सांगिल. कसला का म्हळ्यार आम्ही मनांत कसन लेखता पळया ताका फस्ट पुण्य मेळत गे आमगेल्या अकाउंटांत डेपॉझिट जावन वता गे. प्रारंभ मात्रेच्छा विष्णू धर्मे न निष्फला. हांव म्हाजी देवस्थानां वचका म्हूण मनांत लेखला पुरो काय. बट मग तुमी सुलभ विशय सांगला आमकां इतली उसगोत नाशिल्लें. घरांत बसचें आज हांव देवस्थानां वचका म्हूण मनांत लेखचें आमगेल्या अकाउंटांत पुण्य डेपॉझिट जाता म्हूण. देवस्थानां वचका म्हूण लेखला म्हणून जाल्यार पुण्य डिपॉझिट जाता म्हणून जाल्यार देवस्थानां आयल्यार आनी कितलो पुण्य डिपॉझिट जावचें पुरो तें आलोचना करका. ताका म्हळ्ळें की हांव चांग करता म्हूण लेखलें म्हणून जाल्यार म्हगेल्या अकाउंटांत पुण्य येता म्हणून जाल्यार ताजेर रिवर्स घेया. तागेले पांय कट्ट जावं म्हूण म्हगेल्या मनांत आयला पुरो काय आनी वापस पांय कट्ट करका म्हूण ना काय. तें वायट काम जावं म्हणून हांव वापस एक्शन घेवका म्हूण ना. मनांत तूं चिंतन केल्यार तें पापाच फल येत गे. एक दिवस पुणी विश्वामित्राल बायल्यान कंप्लेंट करनी अयो हांके कोरडी कोर घेवन म्हगेले जन्म भरीची कश्ट जाले म्हणून हाजे भरती जनान बायल मनशान म्हणून आसा. कला म्हळ्यार लोकांतू तांगेल प्रारब्ध कर्माक अनुगुण जावनूची कश्ट नश्ट सुख दुःख म्हळ्यार येवचें. आनी वापास आमी सक्कड जगत्यांत प्रयत्न करताचे म्हाका सूख जावका म्हणून जाल्यार आमी अपेक्षा केलेले म्हण की आमकां केदारनाथ सूख मेळटा म्हणून सांगू जायना. दुःख नाक्का म्हूण घेवन कितलो प्रयत्न केल्यार हिची दुःख येवची काय रब्बाना. संत सांगताची ಬೇಡುವರೋ ಸುಖವ ಮಾಡರೋ ಅದರ ಉಪಾಯವ म्हूण. पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति जनाः. पुण्याचे फल आस पळया एक सान गणोम केल्यार पुरो एक सान सत्यनारायण व्रत केला पुरो संकल्प इतलो व्हड आसा. गांवांत तशें सक्कड नक्षत्र घेवन येता बट माम हे सक्कड वाजी येता तुमी म्हूण. पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्याचे फल सक्कड जावका जाल्यार त्या पुण्याचे कार्य कसं नाही करच्याक आमकां पुरसत ना. तशींच पापस्य फलं नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति दिने दिने म्हूण. पापाचे फल नाका जाल्यार पाप या नाशी रबचे कसन करका ते करनाचे नाही ना तिले करताच लोकांत. सांगिल कसला का म्हळ्यार जगत्यांतू मनुष्याक कश्ट ते ऑलरेडी फिक्स जालां आनी कोणें कितलेच हरसाहस केल्यार चेंजीस करूं जायना. आनी आमकां कितलो सूख मेळका म्हळ्यार अशें पळया तें जाल्यार ऑलरेडी फिक्स जावन जालां. आयुः कर्म च वित्तञ्च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः. तें प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर जातनाची एक्सपायरी डेट आनी ताजे मॅन्युफॅक्चरींग डेट ते सक्कड इंटिग्रेट्स आनी बरोवन दवरला पळया. तशी आमकां सृश्टी करतना हे जिवात्माले सगळे जिवितांत वृत्तांत कसन म्हळ्यार ऑलरेडी क्रिएट जाला. वय आनी कसन करचें बट माम एक डिसायड जाय न्ही ते कसन म्हळ्यार देवाल दय म्हळ्यार फिक्स जाय न्ही आमकां. आज आमी प्रयत्न करचे खंयचे खातीर म्हळ्यार सूख येवका कश्ट वचका म्हळ्यार खातीर न्ही देवाल दय जावका म्हळ्यार खातीर प्रयत्न केला म्हणून जाल्यार ते कंट्रोलर देव. ताण मन केलें म्हणून जाल्यार तागेल दय जाल्ली म्हणून जाल्यार हे पापाचे पुण्याचे कसनय जाल्यार चेंजीस करूं जाता. कसला म्हळ्यार स्क्रिप्टान तूं डायरेक्टरा मात्र चान्स आसा कसन कट करका कसन दवरका कसन नाका म्हूण. तशें हे सगळे जगत्याचे निर्देशक कोण म्हळ्यार परमात्मा. खंयचे एक्टरान कशी एक्ट करका सक्कड तागेल कंट्रोलान तसविना आनी कोणाके कंट्रोल करूं जायना. जाल्यार डायरेक्टराक मनांत समाधान जावका
त्या म्हणाल कतीर जाऊ का जालाल प्रयत्न जाऊ का हे सगळे जगत्याचे जगन्नाथच पळया तक्क संतोष जाल म्हणून जालं री तागेल दई जाल म्हणून जालं री सक्कड विषय जाता तकाची भारी चंद सांगताचे एक कडेन मनुष्याक कष्ट येऊ का काय कष्ट यानशी तक इष्ट मेळना काय आजी ते इंग्लिशान म्हणचवे बीटेड गोल्ड बिकम ऑर्नमेंट heated gold become ornament, beaten copper become wire, depleted stone become statue. भांगर कितले उज्जैंत घालता पळया ताका चंददलाला आकार हाडू जाता आभरण करू जाता तांब्यान तुला वायर कोरका म्हणून जाल्यार ताका इतलं पेट्ट पडका तितलं पेट्ट पडला रे ते वायर जाता एक फात्तूर आशिल्ले एक विग्रह जाऊ का म्हणून जाल्यार रे त्या शिल्पील कितलं पेट्ट पडता तितलं पेट्ट पडल तशीची त्या फातराक विग्रहाचे एक आकार येता ताका तूं चिंत करू नाका जिवनांत तुका पदे पदे पेट्ट पडता कश्ट येता म्हणून जाल्यार यू बिकम मोर व्हॅल्युएबल इन लायफ तूं लायफान तूं भरती चांग साधन करता म्हणल्याक म्हण कसला म्हळ्यार मनुष्याक टफेस्ट क्वेश्चन दिवचे कोणाक म्हळ्यार टॅलेंट असेल स्टुडंटाक मात्र कसं नाही असो अशी हे विश्वामित्राल बायलेक आयिल्लें संकश्ट पळोवन घेवन यो सत्यव्रत पळयत गे तो म्हणत गे मुखारसून तुमकां कसनेच कश्ट जायना तिला आहार दिवची ड्युटी मिगेले म्हण घेवन तो सत्यव्रत ते स्मशानांत आशिल्लो सत्यव्रत कसलो म्हणल्यार राय्याल पूत वयनव सहज जावन तागेला ताका करूण म्हणला वयनव ताणें तांकां आश्रय दिलके कितले दिवस आश्रय दिवेत पाप कसलो म्हळ्यार सगळे जगत्याक दुर्भिक्ष आयला हक्का खावचे कसन म्हणून गोतना जाल्यार एक दिवस जाल्ले कसन म्हळ्यार खावचेक कसन मेळता म्हणून प्रयत्न करतना हाक वचून हागेल प्रारब्ध कर्माक अनुगुण जावन कामधेनु गाय मेळके ती कोणाले म्हळ्यार वसिश्ठाली ऑलरेडी ताकचिके वसिश्ठाल वैरी द्वेष आशिल्के कसलो म्हळ्यार मिगेल अन्नान म्हाका रान्नाक म्हाका भायर पेटोवका म्हणून शिक्षा सांगतना वसिश्ठ गोतना हांवें धर्मा विचारू धर्म विवेक गुरू गोतस का नव्हे वसिश्ठ गोतस का नव्हे ताण समेत माते हलोचवे म्हणके वसिश्ठाल मनांत जाल्यार कसं नाही म्हळ्यार हक्क मुखार सुनो अनुभव येवन घेवन 12 वर्ष नंतर वापस ताणेन वसिठार बसचें म्हळ्यार कतरी वसिश्ठ जाल्यार उरलय न्ही तागेल मनांत कसलेची कपट ना जाल्यार हाणें ते द्वेष घेतले के हे वसिश्ठाल गाय जाल्यार खंडितच हक्क मान खावका म्हण घेवन ते गाय खाण घेवन हे सक्कड युगधर्म यो तेदना श्राद्धाक समेत मांसाहाराचे उल्लेख आसा कलियुगाचे धर्म विंगड कसला म्हळ्यार ग्रंथांतरांतू पुराणांतू उल्लेख केलेले कसने देवरहस्य दवो देवाल लील सकडस पळया ते ऐकू का आणि तांणी सांगिल्लें मात्र करू का तांणी केलेले केदना आमी करू वचनच तशी त्या सत्यव्रतान कामधेनु गायक आहार रूपारी स्वीकार केलके आत्त हागे लायफ अंतू 3 प्रकारारी पाप घडलिके एक खंयचे म्हळ्यार चेल्लीक ಹೊರಡಿಗೆ दत्त आशिल्ले चेल्लीक अपहार कोरून हाण ಹೊರಡಿಗೆ कोरून घेतिल्ले तंतू पूर्ण प्रमाणार ते अपराध नाही जाल्यार घरचे मर्यादेक कळंक हाडले मालगडेल मनांत बेजार हाडले म्हळ्यार एक पाप काय तदनंतर अनेक पाप कसं नाही म्हळ्यार गायक मारलेले एक पाप काय अनेक पाप कसं नाही म्हळ्यार त्या गायक खातन जाल्यारीचे देवाक दिवन समर्पण करून खावका आशिल्लें ते कर न्ही ताण आज लोकांत नियम कसो नाही म्हळ्यार खंयचे आमी आहार स्वीकार करतना देवाक समर्पण करून नैवेद्य रूपार स्वीकार करका डायरेक्ट आमी स्वीकार केलो म्हणून जाल्यार दोशाक कारण जाता आज त्या भरती कडेन कॉन्सेप्टांनी गेला एटलिस्ट देवाले दुरपुणी दवरल्यार दोश दूर जाता कसलाक म्हळ्यार आज आमी देवा नैवेद्य केलेला आहारच पळया वैश्वदेव म्हणून करू अस थंय रान्नी उज्जेले वचून घेवन देवा नैवेद्य केलेले शीत थोडे आहुती रूपार दिवका ते वैश्वदेव केल्यार ग्रहस्थाले 5 दोष परिहार जाता म्हणून
पंचसूना ग्रहस्थस्य पंचसूना म्हणा 5 प्रकार पाप आम्ही लेक्कन तिलदत्त काय त्या खंयचे म्हळ्यार कुट्टिनी पेशणी चुल्ली उदकुंबी चपातकी पंचसूना ग्रहस्थस्य कुट्टिनी म्हळ्यार भात खंडितात नव भात खंडिताना भरती जीविले प्राण सकड वत्ता त्या एक दोष काही चुल्ली म्हळ्यार रान्नी रे आज आम्ही उद्दाक पित्ताना उद्दा तापयताच कसलक तंतशील जीवी सकड मोरका म्हण त्या जाल्यार एक दोष काही पेशणी म्हळ्यार वाट्टिताना पळया चूर्ण करताना त्यादन जाल्यारीच आमगेला दोळे दिसना तेल ಕೆಲವು जीवजंतू हानी जाता काय असल भरती विषय असा ह्या सकड दोष परिहार जाऊ का म्हणून जाल्यार पंचसूना ग्रहस्थस्य त्या दोषा परिहारा खातीर जावन देवाक समर्पण करून वैश्वदेव कोरका ताण त्या देवाक समर्पण करन तेल आहार स्वीकार करचे वसून त्या दोष जालके देखून त्या सत्यव्रताक भविष्यांत त्रिशंकू म्हणून नाव येलके आज आम्ही त्रिशंकुल चरित्रनी ऐकता नव्हतो कोणे नाही याची सत्यव्रत त्रय्यारुणाल पूत जाल्यार 12 वर्ष जाले तो वापास आयलो साम्राज्यारी राय जावन राज्याधिपत्य करतस जाल्यार तागेले त्या टायटल वचनी हक्क स्वर्गांत एंट्री ना हंग कसन जालें म्हळ्यार विश्वामित्र भरती काळ पर्यंत तपस्से करून घेवन अत्यंत बलिष्ठ जावन गांवांत येवन पळयताना हागेले संवसारात सकड विषय आयकताना भरती बेजार जावन म्हाका मिगेल कुटुंबाक आश्रय दिलेलो कोण आहे म्हूण पळयताना सत्यव्रतान म्हूण ताका कळटा तत्क्षण तो सत्यव्रताला अर्थात त्रिशंकुल येतके तुका कसन वर जाऊ का मागेले निमगे हांव तुका दिता म्हणके तत्क्षण ताण म्हणके म्हाका कसला म्हळ्यार पाप केलेले स्वर्गांत एंट्री ना जाल्यार म्हाका शरीर समेत म्हाका स्वर्गांत एंट्री जाऊ का म्हणके पळया शरीर समेत एंट्री जावचे तितले इजी ना जाल्यार विश्वामित्रान केलेले ते तपप्रभावान शरीर समेत जावन घेवन हे त्रिशंकूक अर्थात सत्यव्रताक किंवा स्वर्गार पेटयतास काय थंय दुखून इंद्र ताका तुगू दुंगळतास काय हेकड ह्यो वयर पेटयतास हेकड तो तुगू दुंगळतास ताका म्हणचे आज आमी म्हणचे त्रिशंकू जल्मा रे परिस्थिती म्हूण हेकड वैरी नाही हेकड सकल नाही जाल्यार विश्वामित्रान तागेल तपप्रभावान आज ही सायन्सांत कितलो व्हड सायंटिस्टान क्रिएट करूं जायना तसले मेड इन हेवन क्रिएट केलें काय ताणें चांग आर्टिफिशियल स्वर्ग सृष्टी केलें काय विश्वामित्रान तागेल तपप्रभावान त्रिशंकुल कतिरी ताका म्हणटास हरिवंश तसल ते स्वर्ग निर्माण करचे तसल सामर्थ्य देवाल तपस्से केलेले एक तपस्वी का स्वय म्हणून जाल्यार स्वतः देवाक कितलं असल जगत्यांत सृष्टी करीत तसल सामर्थ्य असच्या पुरो मात्र नाही त्या विश्वामित्राले उडकास काडले म्हणून जाल्यार हीच आमकां जिवनांत जावका जाल्यार मेळटा म्हणल खातीर जावन तागेल तपोबल कसं नाही म्हळ्यार गायत्री मंत्राचें उपासन केलें ताणें ती गायत्री मंत्र उपासन केले म्हणून जाल्यार जगत्यांत असाध्य म्हणल विचारणा पळया भागवताचे प्रारंभ जालेची त्या तपस्वी मुनिकुमारान शाप प्रभावान कितले की सान चल्लो तो स्कूलांत खेळतल चल्लेन स्कूला वच्चे वेदाध्ययन करतसल ते चल्लेन ते शाप प्रभाव दिल्ला लागला म्हणून जाल्यार त्या गायत्री मंत्राचे प्रभाव कसो नासचे पुरो सांगिल कसला का म्हळ्यार त्या विश्वामित्राले तपप्रभावान त्रिशंकूक एक स्वर्गाचे निर्माण केले काय तसल ते सूर्यवंशांतू अनेक अनेक जावनशिल साधन केलेलं तसले अनेक रायाले चरित्र हे हरिवंश सक्कड सविवर जावन सांगता सांगताची मुखार सून घेवन सगर राय येता ताका असमंजस येता तदनंतर भगीरथाल चरित्र येता तदनंतर अज दिलीप तशीची दशरथ तशीची रामचंद्राल चरित्र समेत हे सूर्यवंशांत भारी चंद वर्णन करता येत असताना जनमेजय एक प्रश्न करत काय कसल प्रश्न म्हळ्यार सूर्याले वैवस्वत मनु म्हणून सूर्याल चल्ल म्हणून सांगला ना तंतु त्या वैवस्वत मनुक श्राद्ध देव म्हूण नाव ते श्राद्ध देव म्हूण ताका नाव कसलक म्हूण ताणें प्रश्न केले ना हे श्राद्ध करचे अगत्य कसं नाही
एकच हे जगत्यांतू मनुष्याक सर्व तराचे सौकर्य दावन घेऊन जीवनांतू समृद्ध दावका म्हणून जाल्यार धन्यो ग्रहस्थाश्रम म्हणून दावका म्हणून जाल्यार ताण कोरका जाल्यार कर्तव्य कसं नाही म्हणून घेऊन जनमेजयान वैशंपायनाला प्रश्न केला काय त्यानं वैशंपायनानं म्हण काय तुगेला आज जानस पळय ह्याची प्रश्न केलेलो म्हण काय कोण तुगेला आज्जा म्हळ्यार आज्जने पिज्जा भीष्मान अशीची प्रश्न केलेला काय कोणा लागी म्हळ्यार मार्कंडेय महर्षी लागी कसं लाग म्हळ्यार लोकांतू श्राद्ध कार्य करचे अगत्य कसं नाही श्राद्धाचे महत्वाचे परंपरा तेदन दुखून येत असं सनत्कुमाराला मुखांतर मार्कंडेय कायला मार्कंडेयाला मुखांतर भीष्मा कायला भीष्मान युधिष्ठिरा सांगला त्या युधिष्ठिरा कसन सांगला म्हणाल विषय रे हांव तुका सविवर जावन सांगता जगत्यांतू श्राद्ध कार्य म्हळ्यार देव कार्यापशी अत्यंत महत्वशिलें पित्रांक संतृप्ती कारण कसलं का म्हळ्यार लोकांतू श्रद्ध नत्तील कार्य कसने करनाचे संस्कृतांतू श्रद्धाक अर्थ कसं नाही म्हळ्यार श्रद्धा नाम आस्तिक्य बुद्धी ही म्हणून आस्तिक भावन कसं नस पळय ताका श्रद्धा म्हणचे प्रति एक काम श्रद्धेन कोरका ದ್ಯಾವಾಲ್ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊರಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಳರಿ ಅವರು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ म्हणून ಕಲಮಳ ದೇವ ಪೂಜೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ದವಕ ಚೀಚಿ ದಲರಿ मालगडेल उद्देश करत असेल त्या सत्कर्मस पळया ताक मात्र श्राद्ध म्हणचे म्हणताना त्या श्राद्धाचे महत्व सांगच्या का हांव तुका सांगता कसं नाही म्हळ्यार मिगेले एक्सपिरियन्स सांगता म्हळके युधिष्ठिरा लागी भीष्मान म्हळके हांव मिगेले लायफान तुका एक एक्सपिरियन्स सांगता म्हूण आज आमी कोणे कसं नाही उलयतना म्हणाचे वय मरे म्हाका एकलो अशी जालेलें म्हाका एकलो अशी मोस जाल्लो म्हण आमगेले एक्सपिरियन्स आमी शेअर करनाचे तशीची युधिष्ठिराक तुगेल्या आज्जाक भीष्मान सांगील विषय सांगता म्हळके कशी म्हळ्यार शंतनू चक्रवर्ती भीष्माला आनु महाभारतान सगळं भारी चंद येता एक सांगच्या गेला अनेक विसरता त्याची सांग्या म्हणून दिसता शंतनू म्हणल ताका नाव कसं लागोतस्वे तागेल लागी कोण येता पळया ताण तांगेल मात्यार हात दवरल म्हणून जाल्यार तागेल कसले रोग रुजी नासिल जाल्यार शांत तनू दत्त शिल्कयता अशें आशिल्ले जाल्यार बारी लायक आशिल्ले टॅबलेट्स आनी घेवका म्हणना पेशंटान वचून तागेले वचून बसून मात्यार हात दवरलो पुरो हागेल ताप सकड गुण दवचे थंय हे न्ही आत्ता सकड तज्जे थोडे थोडे आयला कसं कितें रेकी कसं की समाधी सकड म्हूण एक आयला कसले असो तक्क ते सामर्थ्य शिल्कय देखून तागेल नाव कसं नाही म्हळ्यार शांत तनू तागे लाग्गे इल्या निमित्तान लाग्गे आशिल्ले रोग शमन जाता आशिल्लो देखून ताका शांत तनू शंतनू म्हूण नाव तसल ते शंतनूल पूत जावन आशिल्ले भीष्मान शंतनूल अंत्यकाल जाले नंतर धर्मशास्त्रा प्रकार श्राद्ध कार्य करू प्रारंभ केले श्राद्ध ಅಂತ ಬರ್ತಿ ನಿಯಮಸ पिंड प्रदान करचे पिंड म्हळ्यार अन्नमय आमगेले शरीर म्हळ्यार हें अन्नान वृद्धी जावचें वचून पिंड करतना अन्नमय पिंड करून त्या मालगडेल उडगास करून पिंड प्रदान करचें पळया श्राद्धांतू संतृप्ती करचें म्हळ्यार आमगेल्या मालगड्यांक संतृप्ती करचें म्हळ्यार अर्थ न्हय त्या श्राद्धाचे देव म्हळ्यार आसाचे तांकां संतृप्ती केलें म्हणून जाल्यार तांगेल मुखांतर मालगड्यांक संतृप्ती जावची हे सांगचे भरती विषय आसा आज समय पावना पल्लेक विस्तार जावन सांगता भीष्मान श्राद्ध कार्य करतना पिंड निर्माण केलें पिंड निर्माणाक जाल्यार एक क्रम आसा मिगेल अन्नाक जिलेबी खुशी मिगेल अन्नाक द्राक्ष खुशीची मिगेल अन्नाक त्या खुशी म्हणून घेवन पिंडांत खंयचे खंयचे द्रव्य घालून पिंड करूं जायना ताका सांगला कसकसान घालका म्हणून ते मात्र घालका तिलमन्नंच पानीयम गुडम दधिपयस्तता मधुसर्पि समायुक्तम अष्टांगम पिंडलक्षणम म्हणून तीळ उद्दाक मोवू तूप दूध धय गोड अन्न तांतू भारी चंद वर्णन केला कसकसल द्रव्य घालल निमित्तान कसकसल अवयव निर्माण जाता म्हणून म्हळ्यार तें एक शरीर निर्माण करून पिंड प्रदान करचें अशी भीष्मान शास्त्र प्रकार ब्राह्मणाल सन्मुखांतू ब्राह्मणांक आराधन करून जाले नंतर भुंयचेर
शाण सारो का काय कसला मला खंयची जागे रे शाण साराय नाच पळया त्या जाग म्हणल अपवित्र म्हूण तकाची श्राद्धाक गोमय दवकाचीची त्या शाण लेपन कोरनो तजवेर दर्भ दवरल काय दर्भ दवरून तीळ घालताना सगळेची भुई म्हणल एक वेळ भूकंप जावचे स्टार्ट जाल काय भूकंप जावन अल्लोल कल्लोल दत्ताना धैर्यार भीष्मान बशील तवळी त्या भुई म्हणले दोन्ही भाग जाल काय अशें बिनी खंय जालें म्हणून जाल्यार रे आनी श्राद्ध कोडे करनाचे नाकाचे परिस्थिती म्हूण जाल्यार धैर्यान भीष्मान बैसून घेवन पळयतना एक हात भायर येतस के हात कसन भायर येल न्हय गेल्लेल व्यक्तीन आमकां खंय दर्शन जावचें म्हणलेलो विशय ना दर्शन जाल्लें म्हणून जाल्यार रे तो व्यक्ती आसना हांगा ते हात भायर येतस के भूंय दुखून पळयल के पळयतना ताका कन्फर्म जाल के हे आनी कोणाले हात न्हय मिगेला अन्नालो हात म्हूण कशी कन्फर्म जाल म्हळ्यार तागेला अन्नान घालची कसकसन हस्ताभरण आसता नवरत्ना मुद्दिकी पवित्रा मुद्दिकी ब्रेसलेट की ते सक्कड त्याचे असके तेदन ताका 100% कन्फर्म जाल के अन्नालो हात म्हूण तत्क्षण उल्लोचक वॉयस प्रारंभ जाल के पिंड प्रदान मिगेला हत्तारी करी म्हळके मिगेला हत्तारी पिंड दवरी म्हळके तत्क्षण धर्म विवेचन आशिल्ले ते भीष्मान नियम कसने म्हळ्यार दर्भारीची पिंड प्रदान करचे क्रम विना हत्तर पिंड प्रदान करचे क्रम न्हय म्हूण घेवन ताण दरबेरीची पिंड प्रदान केले तन्निमित्तान संतुष्ट जालेले शंतनून भीष्माला निमगील काय तुका कसन वर जावका वर निमगी म्हळके कडरी स्वतःची संतोष जालेले शंतनून ताका कसल वर दिल्लो म्हळ्यार मुखार सून आमी सकड मरणाक भिवचे नवे जाल्यार भीष्माल जिवनांत कसलें म्हळ्यार मरण तागेलें येवचें भित्त आशिल्लें तूं केदन पर्यंत तूं परमिशन दिना तेदन पर्यंत मरण म्हळ्यार तुगे लागीं येना म्हळके अर्थात इच्छा मरण न्हय भट माम इच्छा मरण ताका तेदना सत्यवती लोट ಹೊರಡಿಕ್ करतनाची इच्छा मरणाची वर दिला न्हू ताण ब्रह्मचर्य करतना कले अनेक वेळा दिवचे नज म्हूण ना हांवें आतां मालगड्याल पांय धरला म्हणलें की एक वेळा वचून घेवन पांय धरलो देव बरें कोर माराया दीर्घायुष्य दा भरती सीक म्हूण एक वेळा सांगला म्हणलें क्या नेक्स्ट टायम आनी खंय की एक दीस वचून पांय धरलो तवळे त्याची सांगलें न्हय त्या ऑलरेडी तूं आशिर्वाद कोरून जाला पयरी आनी विंगड आशिर्वाद कर म्हणटा म्हळ्यार एक वेळा सांगिल्लें गट्टी दावका धारड्डी दावका म्हळ्यार खातीर धांवन घेवन वापास शंतनून ताका अनुग्रह करून आशिर्वाद केले आत्त सोणी के भीष्मान आत्त कसन केलें म्हळ्यार लोकांतू गेल्लेल व्यक्तील प्रत्यक्ष जावचें म्हळ्यार विशय ना आज्जिके गेल्लेल व्यक्ती हांव अमके कडेन पावला तूं श्राद्धांत पेटोवन दिला सकड म्हाका पावला खंय बिनी मॅसेज येयनी एक्नॉलेजमेंट कोणाकय येयनी कोणाकय आज पळोवचें जायना जाल्यार तें पावला की ना म्हूण कळची कशी त्या विशयारी आज भरती चर्चा आसा ताका भीष्मान म्हळकय कशी तूं आतां प्रत्यक्ष जाला ना कशी मिगेला उलयला ना म्हाका तुगेलो प्रश्न आसा म्हळके हे श्राद्धाचे देव म्हळ्यार कोण श्राद्ध कशी पावता हे सकड विशय तूं म्हगेल्या सांगका म्हळके ताका भीष्मान शंतनून म्हळके हांव तुका खाली परीक्षा कर तितलें परमिशन मात्र म्हाका दिला चड उलोवचें म्हाका परमिशन ना म्हळके तूं क्रमप्रकार करता की ना म्हूण शास्त्राक समजावन केलें जाल्यार मात्र अविधिना कृतम अकृतमेव विधी प्रकारार केल्लो म्हणून जाल्यार कसलो दोश ना ताकाच्या आज भरती कडेन क्रम आसा सांगूत आसवे श्राद्ध करचे विशयार तितलें तात्पर्य ना बट माम आमी सकड श्राद्ध करनाचे मालगडेल उद्देश कसन करचें म्हळ्यार पोट्ट भूक आशिल्ल्यांक सकड अन्नदान करचें स्कुलाक डोनेट करचें ना तराचे चॅरिटी करचें हे सकड आमगेल्या अन्नाल खुशी खातीर आमी करताची म्हूण 100% करेक्ट तें चुकी म्हूण सांगना जाल्यार कसन कोरका तें करनाशी विंगड कसन केल्यार हिची निष्प्रयोजक शास्त्रान सांगिल म्हणकेची तिलोदक पिंडप्रदान पूर्वक श्राद्ध कार्य कोरून घेवन मुखावेल कसनेच मालगडेल खातीर चॅरिटी केलें म्हणून जाल्यार ताका आनीके पुण्या फल चड तशी त्या श्राद्धाचें महत्व कसने म्हूण घेवन शंतनून अलगी निमगील अल्तवळ ताण म्हळकय म्हाका तुगेलें चड उलोवप तितलें म्हाका परमिशन ना जाल्यार तूं एक काम करी कसन गुतस्वे तुगेलो आज घर कडेन श्राद्धाक ब्राह्मण आयलीच पळया जेवण करच्याक तागेलो एक प्रश्न करी तो समर्थ आसा
तो खंडित तुगेले प्रश्नेक सकड उत्तर दिता मळके पळया श्राद्ध कोरचे शंतनूक करतल कोण गोतस्वे लाईफ अंतू 625 वर्ष अध्ययन केलेला व्यक्ती तक्क कसले डाऊट्स ना लाईफ अंतू लाँगेस्ट स्पॅन अंतू एज्युकेशन घेतील म्हळरी भीष्मान मात्र काय 625 वर्ष पर्यंत ताण अध्ययन केला तक गोतना म्हणणे मुकावे लोका कोळका मळल कतिरदावन तो प्रश्न करता प्रश्न कोणाला करता असं म्हळरी मार्कंडेयाला करतास काय कसलक म्हळ त्या श्राद्धांत ब्राह्मण जावन आयला कोण म्हळ मार्कंडेय तो कोण गोतस्व तुमका देवाल अनुग्रहाक पात्र जालो कल्पांत पर्यंत जीवन करतसले दीर्घायुष्यशील तसल तो मार्कंडेय त्या मार्कंडेयान केलेलं तपस्सी कसं नाही म्हळरी मालगडेल स्याव केलेले पुण्यप्रभावानं तक्का दीर्घायुष्य मिळेल तसल त्या मार्कंडेय मात्र नाही त्या मार्कंडेयानं देवाक पळयला लोकांतू आज देवाक पळयल नंतर आणि अज्ञान मळल विषय येऊना म्हणताना प्रश्न करची व्यक्ती आणि अत्यंत अध्ययन केलेलो श्राद्ध करतसल शंतनूल व्यक्तीक ब्राह्मण जावन असल मार्कंडेयाला प्रश्न करतस काय म्हणताना त्या श्राद्धाचे महत्व कसं नाही मळल विषयारी भरती हरिवंश पुराणांतू उल्लेख केला नाही बट मग हंग सूर्यवंश चंद्रवंश वर्णन कोरकदला तुम्ही अन्यथा त्या सकड श्राद्धा विषय हंग कसायला ताडून आणलाय म्हणून श्राद्धाक आणि हरिवंशाक भरती लिंकस भागवताच्या आरंभारी भरती चंद उल्लेख करतच कसं नाही म्हळरी जीवनांत कसकसन दावका पळया त्या दावका म्हणून जाल्यार त्या देवाला वचून घेऊन तुम्ही प्रार्थना करका म्हणून विद्या कामस्तु गिरीशम तुक चांग एज्युकेशन दावकावे रुद्राल उपासन करा कसला म्हणून मनोनियामक अभिमानी देवता कसलक म्हळर मन स्थिर राबला मात्र हागेले एज्युकेशन चलता म्हणल कतीर दावनो रुद्राल उपासन केलं म्हणून जाल्यार चांग एज्युकेशन लागता हँडसम दावका म्हणून जाल्यार चंद जावका म्हणून जाल्यार मन्मथाला आराधन करा नाही दाम्पत्य चांग जावका म्हणून जाल्यार दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम दाम्पत्य चांग जावका म्हणून जाल्यार पार्वतीला आराधन करा अर्थात या तत्पराक गौरी तृतीया म्हणून आज दाम्पत्य गट्टी राबना कसलाक म्हळरी बट मग ते गौरी व्रत उद्यापन कोरयतोय म्हणून फस्ट कच तान्नी सकड कोर नाईले आमकानी ते कोरू पुरसोती ना म्हणून चांग दाम्पत्य दावका म्हणून जाल्यार गौरीला आराधन करा विद्या कामस्तु गिरीशम लास्ट कसं सांगता म्हळरी चांग संतती दावका म्हणून जाल्यार तंतुम तन्वन पितृन यजेता तंतु म्हळरी संतती ಎಂಬ बळ्ळी म्हणून आमगेले मुकावेले जनरेशन तंतु म्हणतात तका आचार्याय प्रियधनम आरत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सीही म्हणून गुरुकुलांतू उपनयनदल नंतर ब्रह्मचारी लास्टक त्या गुरुलेगे पाय धरू असके पाय धोरनु हांव मुखार सुनो मागेले एज्युकेशन आनी जाल्लें मुखावे लायफांत म्हाका चांग जावका म्हळाल खातीर आशीर्वाद करा म्हणून ताण पाय धरू असते जाणा आज आमी गोदान समावर्तनांनी म्हणून करनाचवे तेदन तो गुरु सांगता कसं नाही म्हळ्यार यानी अनवद्यानी कर्माणी तानी त्वया न सेवितव्यानी नो इतराणी लोकांत कशी म्हळ्यार 12 वर्ष पर्यंत अध्ययन केल्या नंतर गुरु ताका लास्ट एक मेसेज दिता लायफाचे पळ मरया 100% कंप्लीट मॅन कोणे ना जगत्यांत मिगेले थोडे वीकनेस आनी आसच्या पुरो पळया आत्ता स्टुडंटाक कसं गोतस्वे मास्टराल वीकनेस करेक्ट कळता तागेल नॉलेज कोणे मना व्हरनाची मास्टरान पळय मास्टरान अशी करचे मास्टरान तशी करचे मास्टर बिडी तंडिता मास्टरान तशें केला आडनावा मास्टरान अशें केला आडनावा म्हूण ताका तो स्पश्ट सांगता कसं गोतस्वे लायफांत 100% कोणेच नाची कंप्लीट मॅन नाच जाल्यार मिगेले काश कसं नाही म्हळ्यार हांव केलें कसन चांग विशय सकड आस पळय तें तूं फॉलो करका केलो सकड मिगेलान तूं वीकनेस आसचे पुरो चुकून पुणी त्या फॉलो कर नाका त्या गुरून दिवचे उपदेश अनेक कसं नाही म्हळ्यार आचार्याय प्रियधनमारत्य कसन सांगता म्हळ्यार चांग कडेन कन्यादान स्वीकार करून गृहस्थाश्रमांत प्रवेश करून घेवन प्रजातंतु मा व्यवच्छेत्सीही प्रजातंतु म्हळ्यार
तुगेल निमित्तान मुकावेल पिळिगा मुकावेल परंपरा स्टॉप जावचे नज्ज ते तुगेले कसन कुटुंब मळलस संसार मळलस त्या वृद्धी करचे खातीर ग्रहस्थाश्रमांत प्रवेश करी म्हणून ताका उपदेश करूस सांगिल कसलक म्हळ्यार तंतुम तन्मन वय आज ಹೊರಡಿಗೆ जल्ला वय चांग संतती दावका चांग संतती दावका म्हणून जाल्यार पिता ददाति सत्पुत्रान चांग संतती कोणाल निमित्तान जन्म येवचे म्हळ्यार मालगडेल निमित्तान जन्म येवचे मालगडेल निमित्तान जन्म येवचे म्हळ्यार हे हरिवंश पुराण भायर सरला कसलक म्हळ्यार संतती नत्तिल्याक चांग संतती मेळका म्हणून सांगचे खातीर भायर सरल्या म्हणतर संतती मेळचक एक चांग मार्ग कसं नाही म्हळ्यार पित्रांक संतृप्ती जावची म्हणतना पित्रांक संतृप्ती जावची कसं काम आसा त्या श्राद्ध कार्य त्या अवश्य जीवनांत कोरका जालेले ते श्राद्ध म्हळ कशें कोरका तन्निमित्तान फल कसं नाही हे सगळे विशय श्राद्ध कल्प आणि पितृकल्प म्हळ्यार चॅप्टरांतू हरिवंश पुराणांतू भारी चंद सांगला कसलक म्हळ्यार हे श्राद्धाचे विशय आत्ताचे लाईफ स्टाईलांतू भरती अगत्य असच्या वसून हे हरिवंश पुराणांतू कसन सांगला म्हळ्यार विशयार फाल्ले दिवसाक मॅक्झिमम सांगून घेवन वरलल 3 दिवसांतू चंद्रवंशाचे विशयार सांगच्याक प्रयत्न करूया कसलक म्हळ्यार म्हाका भरती कश्ट जावचे कसं नाही म्हळ्यार कृष्णा लील सांगचे म्हाका कश्ट जावचे ताका हांव चिके भिवचे त्या सांगचे खातीर जाल्यार भरती जाणांक दिसचे पुरो कृष्णान कन केला बट माम तागे लील सकड सुलभ ना म्हूण घेवन तितलं सुलभ ना हांव भरती प्रयत्न करू पळयला भागवत सांगतना कृष्णा लील सांगच्याक भरती प्रयत्न केला जाल्यार मागेलान तो ताका एक चांग जस्टीस जाल्यार ताका दावका जाल्यार न्याय दिवच्याक मागेला अज्जीक जायनी म्हळ्यार खातीर दावन घेवन आनके ಸ್ವಲ್ಪ दिवस वसो आनके तंतु थोडे अध्ययन कोरिया म्हळ्यार खातीर ते चिके दुंगळचावे सांगचे भंय करता कसला म्हळ्यार कृष्णाले परिपूर्ण जावनशील अवतार तगेल त्या अवतारांत हांव कशें की मिगेल नॉलेज समजावन तुमकां सांगला गेल्यार खंय बी तंतु थोडे अपचार जाला रे देवाल विशयार थोडे कसं पुणे उणेपण आयल्यार मिगेल निमित्तान म्हणाल खातीर जावन हांव ते सांगचे खातीर भिवचे साध्यशील म्हणटाक मिगेल प्रयत्न करून सांगच्याक हांव उपक्रम करता वरलल 3 दिवसांतू म्हूण सांगून घेवन हरिवंश कथाश्रवण केलेल्यांक देव सगळ्यांक सन्मंगल करो सगळ्यांक देव बर करो म्हणून सांगताची आयचे हरिवंश कथाश्रवणाक मंगल सांगता य सर्वगुण संपूर्ण सर्वदोष विवर्जित प्रियतां प्रीतेवालः स विष्णुर्मे परमसुरत कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वेन्द्रिय प्रेरकेण श्री प्राणपतिनेरितः यदवोचमहं तेन प्रियतां कमलालयः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कमिटी तर्फे ना आणि 1.5 घंटो भजन संध्या कार्यक्रम घडचेस मंगळूर एक ओढ एक विलायत सगळ्याची विभाजित दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे संस्थान होडोड कलाकार हंगा हे वीर वेंकटेशालय सानिध्यात चलतसले श्रीमद संयमेंद्र स्वाम्यांगेले चातुर्मासाचे हे भव्य जावन असेल रंगमंदिरांतू तंगेले सेवा तंगेले कला प्रदर्शन करचे खातीर त्यांनी इच्छे पवेल प्रमाणे आमगेले कल्चरल सब कमिटी मस्त जिल्ह्याचे
चांग चांग एक कलाकारांक भजने चांग आम्ही आव्हान दिलेलं आसा आयच्या दिवसाक बेलतंगडीचे नागेन नायक आनी मुखारी 1.5 गंटो ತಂಗೆಲ್ಲ ಭಜನ್ ಸಂಧ್ಯಾಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲಿಸಿನ ತನ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ರೇವಕ ಮುಣಾವ ನಿಮ್ಗನು ಗೆತ್ತ ತಂಕ ಸಾತಿ ಜಾವನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಾಕ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಳಿಗ आणि ತಂಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವಿವೇಕ್ ಬಾಳಿಗ ಈಗ ವಿಶೇಷತೆ ಕದ ಮಾಡಾರಿ आमगेला वीर वेंकटेश आला जीर्णोद्धारा टायमार आमके का भटमा मातांनी नित्य 1.5 गंटो भजनेचे बालालय सेवकर्क म्हळा त्यांना नम्रता किणी आणि नागराज किणीन सोमार वयसून घेतला त्यांना हार्मोनी टबलेश सगळे वर्ष प्रति सोमारा त्यांना विवेक बाळेगा आणि गोपाल बाळेगा त्यांना ताजे इन्चार्ज जावन रिक्वेस्ट केला सगळे वर्ष एवरी वीकाच फर्स्ट डे ताप येवो जाल्यार येवूंक कश्ट जो हांग राबून समेत त्यांनी 1.5 गंटो नम्रता किणी आनी नागराज किणी कार्यक्रमाची सेवा केला आयज दिवस अपाचे वेंकटरमणान तांकां बाबा अपाचे आपायला म्हूण दिसता तशी तांकां तबलाक विवेक बाळेगा तागेलो भाव गोपाल हार्मोनियम तबलाक दिलीप बाळेगा आनी ताळेक अंकुश भट हांकां आमगेले चातुर्मास कमिटी आनी कल्चरल सब कमिटी तर्फेन मंगळूर आडಳಿತ तर्फेन जनार्दन प्रीतीन स्वागत करता हांकां हे कार्यक्रमाक आयकुच्या सर्व समाज बांधवांक प्रीतीन स्वागत कोण मिगेल 2 उत्तर अभिषेक
Monitor so. श्री गुरुभ्यो
नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, सदा माझा निज चरणी सपती, निज चरणी सपती. नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, सदा माझा निज चरणी सपती, सदा माझा निज चरणी सपती, सदा माझा निज चरणी सपती. नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, सदा माझा निज चरणी सपती, सदा माझा निज चरणी सपती, सदा माझा निज चरणी सपती. वारुणी भव भय दे सदया, वारुणी भव भय दे सदया, वारुणी भव भय दे सदया. वारुणी भव भय दे सदया, वारुणी भव भय दे सदया, वारुणी भव भय दे सदया. प्रिय साधु सज्जन संगते, प्रिय साधु सज्जन संगते, श्रवण मनन निधि ध्यास बड़े हैं, श्रवण मनन निधि ध्यास बड़े हैं, आत्म भजनी रंगती, श्रवण मनन निधि ध्यास बड़े हैं, आत्म भजनी रंगती, सदा माझा निज चरणी सपती, सदा माझा निज चरणी सपती. नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती. नमन तुला गणपती, नमन तुला गणपती, सदा माझा निज चरणी सपती, सदा माझा निज चरणी सपती. सुंदरता
जगन्नाथ विनबी विष्णु कृष्ण जगन्नाथ विनबी विष्णु कृष्ण जगन्नाथ विनबी हरि देह रूप मन्मती सदा मज निज चरणी सदा मज निज चरणी नमन तुला गणपती नमन तुला गणपती नमन तुला गणपती नमन तुला गणपती सदा मज निज चरणी सदा मज निज चरणी सदा मज निज चरणी देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे वरदे संगीत साहित्य कला प्रमोदे संगीत साहित्य कला प्रमोदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे विद्या देवते विद्या प्रदाते विद्या देवते विद्या प्रदाते विद्या देवते विद्या प्रदाते विद्या माते मोदिते विद्या माते मोदिते संगीत साहित्य कला प्रमोदे संगीत साहित्य कला प्रमोदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे
धनराणि लोकदवाणि वीणा पाणि ब्रह्माणि वीणा पाणि ब्रह्माणि संगीत साहित्य कला प्रमोदे संगीत साहित्य कला प्रमोदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे सरस्वती विद्यया सुमति देहि सरस्वती विद्यया सुमति कला प्रमोदे संगीत साहित्य कला प्रमोदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे वरदे संगीत साहित्य कला प्रमोदे देवी पुरे शारदे वरदे देवी पुरे शारदे
चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम हो राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी 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 रे झीनी। अष्टकमल दल चरक बनाया, अष्टकमल दल चरक बनाया, अष्टकमल दल चरक बनाया, पांच तत्व की पूंजी, पांच तत्व की पूंजी, अष्टकमल दल चरक बनाया, पांच तत्व की पूंजी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास, 9-10 मास, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली घीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी, झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम हो राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी 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 झीनी, झीनी चादर बोड शंखा मत करियो, चादर बोड शंखा मत करियो, चादर बोड शंखा मत करियो, चादर चादर बोड शंखा मत करियो, 2 दिन तुमको झीनी चदरिया, 2 दिन तुमको झीनी चदरिया, ये 2 दिन तुमको झीनी चदरिया, मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग, मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली घीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी 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 झीनी। प्रहलाद सुधामणि ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुधामणि ओढ़ी, सुख दे निर्मल कीन्ही चदरिया, सुख दे निर्मल कीन्ही
दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने कबीरा कबीरा दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, झूकी क्यों घर धीनी चदरिया, झूकी क्यों घर धीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी, झीनी रे झीनी, हे राम नाम हो, राम नाम हो, राम नाम हो, राम नाम, हो राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। मनदा दुर्विषयद बाधगे मनदा दुर्विषयद बाधगे कोने गाण केशवा केशवा अनगा 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 निर्मंद्रिय सेवा ये लगे तो तोरे मुरो ये लगे तो तोरे मुरो ये लगे तो तोरे मुरो अनगा अनगा अनगा
ಮನದ ದುರ್ವಿಷಯದ ಬಾಧೆಗೆ ಮನದ ದುರ್ವಿಷಯದ ಬಾಧೆಗೆ ಕೊನೆಗಾಣೆ ಕೇಶವ ಕೇಶವ ನಗ ನಗ ಅನಗ 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 ಪ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಎನಗೆಂತು ದೊರೆಯುವುದು ಎನಗೆಂತು ದೊರೆಯುವುದು ನೋಡಬಾರದ ರೂಪವ ನೋಡಿ ನೋಡಬಾರದ ರೂಪವ ನೋಡಿ ನಯನ ಕಗೆಡಿಸಿತೋ ಆಡಬಾರದ ನಾಡಿ ಜಿಹ್ವೆಯದೆ ತುಷ್ಟನ ಮಾಡಿತೋ ಮಾಡಬಾರದ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಾರದ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಮನ ಹೊಲೆಗೊಳಿಸಿತು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಣವು ನಾ ಅನಘ 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 ಅಂಗ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಎನಗೆಂತು ದೊರೆಯುವುದು ಎನಗೆಂತು ದೊರೆಯುವುದು ಕಾಲ ದೇಶ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲ ದೇಶ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲದೆಂದು ನಂಬಿದೆ ಪಾಲಿಸದಿರದುಚಿತವೇ ಗುರುವೆ ಪಾಲಿಸದಿರದುಚಿತವೇ ಗುರುವೆ ಪಾಲಿಸದಿರದುಚಿತವೇ 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 ಗಮ ಬನಿಸ ಪಾಲಿಸದಿರದುಚಿತವೇ ಸನಿ ಗಮ ಮಗ ಮಮ ಗಮ ಪನಿಸ 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 ಪಾಲಿಸದಿರದು ನಿಸ ಸ ಧನಿ ನಿ ಪದ ಗಮ ಪಪ ಗಮ ಮಮ ಪಪ ಪನಿ ನಿ ಸ ಸ ಪಾಲಿಸದಿರದುಚಿತವೇ ಸನಿ ಗಮ ಮದ ಪಮ ಗಮ ಪನಿ ಸನಿ ಗಮ ಮದ ಪಮ ಗಮ ಮಮ ಪಪ ಪನಿ ನಿ ಸ ಸ ಪನಿ ನಿ ಸ ಸ ಪನಿ ನಿ ಸ ಸ ಧನಿ ನಿ ಪದ ಗಮ ಪಪ ಗಮ ಮಮ ಪಪ ಪನಿ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ಸ ಪಾಲಿಸದಿರದುಚಿತವೇ ಸನಿ ಸ ಗರೆ ಸನಿ ಸ ಸನಿ ಸ ಗರೆ
ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಸ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಸ ಪ ನಿ ಸ ಧೀರ ರುಚಿತವೇ ಪ ನಿ ಸ ಧೀರ ರುಚಿತವೇ ಗುರು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟ
बदरी वास वरदेशने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने मध्वर कमलवास विमलेशने विमलेशने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने मध्वर कमलवास विमलेशने विमलेशने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षने परात्पर परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षने परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने मध्वर कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेद ब्रह्म श्रीहरि वेद ब्रह्म श्रीहरि वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेद व्यास बदरी वास वरदेशने मध्वर कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूलाज पिता गरुडध्वजने आदिमूलाज पिता शयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने आदिमूलज पिता गरुडध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने वेदव्यास बदरी वास वरदेशने वेदव्यास बदरी वास वरदेशने मध्वर कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरी वास वेदव्यास
ದೊರೆಯ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳೆತ್ತ ದೊರೆಯ ಶಿವನ ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳೆತ್ತ ದೊರೆಯ ಶಿರದೊಳೆತ್ತ ದೊರೆಯ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳೆತ್ತ ದೊರೆಯ ಶಿವನ ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ बसित भूषित शिवन भक्तरा बसित भूषित शिवन भक्तरा वशगोळगिरुतिहना वशगोळगिरुतिहना बसित भूषित शिवन भक्तरा वशगोळगिरुतिहना पशुपति एणिसुवना पशुपति एणिसुवना वसुदेयो शशिशेखर शिवना हरना हे करुणानिधिया हे करुणानिधिया हे करुणानिधिया हे करुणानिधिया हे करुणानिधिया हे करुणानिधिया गजचर्मांबरना गजचर्मांबरना गौरी वरति जगदीश्वरी गजचर्मांबरना गजचर्मांबरना गौरी वरति जगदीश्वरी जगन्मोहकना 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 त्रिलोचन त्रिपुरान्तक शिवना जगन्मोहकना त्रिलोचन त्रिपुरान्तक शिवना हरना हे करुणानिधिया हे करुणानिधिया हे करुणानिधिया धरेगे दक्षिण काशी धरेगे दक्षिण काशी धरेगे दक्षिण काशी एनिसुव पुरपंपावासी धरेगे दक्षिण काशी एनिसुव पुरपंपावासी तारक उपदेशी तारक उपदेशी तारक उपदेशी तारक उपदेशी पुरंदर विठ्ठल भक्तर पोषी तारक उपदेशी तारक उपदेशी पुरंदर विठ्ठल 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 तारक उपदेशी पुरंदर विठ्ठल भक्तर पोषी
ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಹೇ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಶಿರದೊಡೆ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಡೆ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಡೆ ಶಿವನ ಹೇ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಹೇ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ 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 ಪ್ರಾಣದೇವನೇನಲ್ಲದೆ ಕಾಯುವರ ಕಾಣೆನು ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವನೇನಲ್ಲದೆ ಕಾಯುವರ ಕಾಣೆನು ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವನೇನಲ್ಲದೆ ಕಾಯುವರ ಕಾಣೆನು ಜಗದೊಳಗೆ ಕಾಣೆನು ಜಗದೊಳಗೆ ವಾಸವಕುಲೇಶದೆ ದಾಸಿಸೆ ಜೀವನ ಶ್ವಾಸವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಆ ಸಮಯದಿ ಕಮಲಾಸನ ಪೇಳಲು 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 ನೀಸಲ
ಪಾಶದಿ ಪಾವಿನ ಪಾಶದಿ ಪಾವಿನ ಪಾವಿನ ಪಾಶ ಪಾವಿನ ಪಾಶ ರಾವಣ ನೀಲ ಸುಗ್ರೀವರ ಮುಖ ಬಿಗಿಯೇ ಸಾವಿರದೈವತ್ತು ಗಾವುದದಲ್ಲಿಹ ಸಾವಿರದೈವತ್ತು ಗಾವುದದಲ್ಲಿಹ ಸಾವಿರದೈವತ್ತು ಗಾವುದದಲ್ಲಿಹ ಸಂಜೀವನ ತಂದೆ ಪ್ರಾಣದೇವ ನೀನಲ್ಲದೆ ಕಾಡುಳಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವ ನೀನಲ್ಲದೆ
नर जन्म बंदाग नर जन्म बंदाग नालिगे कृष्णा बारदे कृष्णा यन बारदे नर जन्म ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾರದೆ ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾರದೆ ಚಂಗುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾರದೆ ಚಂಗುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರದೆ
ನಿಂದಾಲೋಚನೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಗರುಡ ಗಮನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ. ಗರುಡ ಗಮನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ. ಗರುಡ ಗಮನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ 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 ನಾಲಿಗೆರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಷ್ಟವೊಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಷ್ಟವೊಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. सा नि ದ ಮ ಮ ಗ ರಿ ಸಾ
प म प ग ग म ग रे सा ग म प ने 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 दा 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 प प प प दा म म प सा ग म प ग म ग रे सा ग म प नि सा ग म प नि सा नि द प म ग रे सा नि सा सा नि द प म ग रे सा सा नि द प म ग रे नि सा ग म प नि सा नि द प म ग रे सा नि सा ग म प नि सा नि द प म ग रे सा ग म प नि सा रे नि सा रे नि सा नि द प ग म प ग म प नि सा नि द प म ग रे सा नि सा ग म प नि सा सा रे नि सा प नि म प ग म सा रे नि सा सा रे नि सा प नि म प ग म सा ग नि सा नि सा ग म प नि सा नि द प म ग रे सा नि सा ग रे सा रे नि सा नि द प द म प ग म म प प प नि 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 सा सा प नि नि म प प ग म म सा ग ग नि सा ग म प नि सा नि द प म ग रे सा जाता पंढरीचे सुख वाटे जीवा 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 आनंद केशवा भेटताची भेटताची आनंद केशवा भेटताची भेटताची आनंद केशवा भेटताची 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 जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा आनंद केशवा भेटताची भेटताची आनंद केशवा 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 भेटताची भेटताची आनंद केशवा भेटताची 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 जाता पंढरीची सुख वाटे जीवा जाता पंढरीची सुख वाटे जीवा जाता पंढरीची सुख वाटे जीवा ऐसा नाम घोष पथकांचे भार ऐसा नाम घोष ऐसा नाम घोष ऐसा नाम घोष ऐसा नाम घोष पथकांचे भार ऐसे वैष्णव धाव कोठे ऐसे वैष्णव धाव कोठे ऐसा नाम घोष पथकांचे भार ऐसे वैष्णव धाव कोठे ऐसे वैष्णव धाम कोटे ऐसे वैष्णव धाम कोटे ऐसे वैष्णव धाम कोटे धाव कोटे धाव कोटे जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे ऐसी चंद्रभागा ऐसा पुंडलिका ऐसी चंद्रभागा ऐसा पुंडलिका ऐसी चंद्रभागा
रे ग सा रे नि सा पनि प सा नि सा नि ध प द म प ग म प नि सा पनि सा सा ऐसी चंद्रभागा ऐसा पुंडलिका ऐसा कीर्तन गजरा ऐसा कीर्तन गजरा ऐसा कीर्तन गजरा ऐसा कीर्तन गजरा धावा मोडे ऐसा कीर्तन गजरा धावा कीर्तन गजरा धाव कोटे कीर्तन गजरा धाव कोटे ऐसा कीर्तन गजरा धाव कोटे धाव कोटे धाव कोटे जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा आनंद केशवा भेटताची आनंद केशवा भेटताची भेटताची जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे सेना म्हणे कोण सांगितले संगती सेना म्हणे कोण सांगितले संगती व्यापती विश्रांती मिळवेना सेना म्हणे कोण 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 व्यापक विश्रांती मिळवेना व्यापक विश्रांती मिळवेना ओ व्यापक विश्रांती मिळवेना ओ व्यापक विश्रांती मिळवेना ओ व्यापक विश्रांती मिळवेना 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 जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा आनंद केशवा भेटताची आनंद केशवा आनंद केशवा आनंद केशवा आनंद आनंद केशवा आनंद केशवा आनंद केशवा आनंद केशवा आनंद केशवा भेटताची आनंद केशवा भेटताची जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे जीवा जाता पंढरीसी सुख वाटे सुख वाटे सुख वाटे जीवा
रे सा जे शंभूने धरिले मानसी जे शंभूने धरिले मानसी जे शंभूने धरिले मानसी जे शंभूने धरिले मानसी त्याची उपदेशिले गिरिजासी त्याची उपदेशिले गिरिजासी त्याची उपदेशिले गिरिजासी जे शंभूने धरिले मानसी जे शंभूने धरिले मानसी त्याची उपदेशिले गिरिजासी त्याची उपदेशिले गिरिजासी त्याची उपदेशिले नाम बरवे 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 नाम बरवे 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 नाम बरवे 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 गंगोदका भूनि निके गंगोदका भूनि निके गंगोदका भूनि निके गंगोदका गंगोदका भूनि निके गोडी अमृत झाले गोडी अमृत झाले दिके झे शंभूने 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 धरिले मानसी झे शंभूने धरिले मानसी त्याची उपदेशिले गिरिजासी त्याची उपदेशिले गिरिजासी उपदेशिले गिरिजासी उपदेशिले गिरिजासी मुक्तिदायक मुक्तिदायक भवबंध मोचक भवबंध मोचक मुक्तिदायक मुक्तिदायक
बाप रखमा देवी बरे 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 हरि ओम. प्रथम जावनु आमगेलो ग्रामदेव वीर व्यंकटेशाक संस्थाना देव व्यास रघुपती नरसिंह देवाका तशी जी अंग विराजमान जावन आशिल्ले चातुर्माता व्रत दोन आमकां पेंटें अनुग्रह करता आशिल्ले काशी मठादी संयमन स्वाम्याले दिव्य चरण पद्माक आटोवून हांगासर सगळे सभिकांक नमस्कार करता. आयचे हे कल्चरलाचे भक्तिगीते भजन संध्याचे अंतिम घट्टार आमी पावलाचे. नागेंद्र नायक बेलतंगडी आनी युवक तांगेले एका कलेचे एका व्हड एका कला कुसुम हे वीर व्यंकटेश देवाल आनी व्यास रघुपती देवाल दवरला. अंतिम अंतर आमी पावलाची. कल्चरल कार्यक्रमाचे सब कमिटी आनी टेंपल आडಳಿताचे ट्रस्ट्याल तर्फेन आनी चातुर्मास कमिटी तर्फेन आमगेल्या देवस्थानाचे ट्रस्ट जावन आशिल्ले सतीश प्रभू त्यांनी येवन नागेन प्रभू आयचे कार्यक्रमाचे आमगेले गायक ताका शाल आनी फलवस्तूचे ताट दिवन सर गौरव करता म्हणून विनंती करता. तांगेले हें सुललित जावन येता माधुर्यवंत जावन शास्त्रीय संगीताचे मिश्रण जावन भक्तिगीत आयकून आमी देवा लागीं प्रार्थना करताची. मुखारी व्हड एक नांव घेवका इट म्हण हेंची मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानांत भारतरत्न भीमसेन जोशीन प्रथम कचेरी केल्ली. तेन्ना तेगेला 100 रुपया नोट मेडल हांगा म्हणून तेगेलें आत्मचरित्र बरयलेलें आसा. आमगेले देव आमगेले स्वामी सुकृदीन स्वाम्यान तांकां एक आशिर्वाद केलेलो आसा. व्हड एक विश्वविख्यात जावन आशिल्ले गायक जेता भीमसेन जोशीजी आजी भारतरत्न जावन तांगेले आजी पुराणे भजन करता आसले आमगेले देव वीर व्यंकटेश तेगेले दिव्य एक स्थानार येवन नागेन नायक माम बेलचंगड्यांनी केल्लेलो आसा. आमी मंगळूर पेंटे तर्फेन तांकां शुभारयताची. तशी जी आमकां चिरपरिचित
आमगेले बालाल त्या वडी सांगला बालाल हे सेवेंतू एक सांगेल कोळ बाब्बा ओट्टू जावन प्रति सोमार पावस असो ओत असो हांव एक दिवस पावसाक तिंबून हाडला विवेक बाळेगाव तांकां 6 घंटा हांगा 7 घंटा स्टार्ट करता 8:30 आरती जाता अनुभव त्या टायमार येवन आपा शर्ट पिळणू तबला बसयलस तशें लास्ट जिर्णोद्धारा कल्चरान ताणें येवन भाग घेतिलस अपास देव कन्न म्हळ्यार एक पटी देवाक आपयल म्हणजे 12 प्रतिपटी आपयताक ताचे आईचे दिवस आके ताची फुडली पटी एक पटी बसला तशीच हे बाबा वागे दोनूय जाणां गोपाल कृष्ण बाळेगा आनी विवेक बाळेगा आनी अनेक तबलिस्ट दिलीप बाळेगा आनी ताळेक अंकुश भट हांकां शाल घालून गौरव दिवका म्हणून सतीश प्रभूला विनंती करतास हे कार्यक्रम नंतर अंतिम जावन भैरव जाता सर्व जनांना भैरव जातरी देवळा केल्यार भोजना प्रसाद घेवन मुखार सको म्हणून विनंती करता ताची भाय डॉक्टर प्रशांतजी नायक मंगळूरचे वच्चेलो तेगेल कार्यक्रम हरिवंश पारायणा नंतर चर्च आसा 7 घंटा लगी हार्मोनियमाक मनील नागेश शणै तबलाक विघ्नेश प्रभू अमृत नायक आनी ताळेक रामनाथ किणी आनी गेल्या एक भजन संध्या चर्च आसा अशीची सहकार दिवका परां कुंकुमार्चना कल्चरल आसना 8,000 जण महिला मात्रवर घेवन हांगा बाई सहस्रनामाचे कुंकुमार्चना कार्यक्रम 5:30 घडचे आसा कोणा भाग्य हो जावन तांणी वॉलंटियर जावन हांगा हे वयता सगळे देवस्थानांतू सगळे ते देवीले सहस्रनामाचे ते उच्चार करून कुंकुमार्चना तांचे वातावरणाची मस्त देवीमय जाता म्हळ्यार समजेना सर्व जणांना वॉलंटियर जावन हांगा सेवा करूं येवका म्हणून आडळित मंडळी आनी चातुर्मास कमिटी तर्फे विनंती करतात धन्यवाद कैसे बेडला वेले या हरिने मन मोही कैसे बेडला वेले या हरिने मन मोही कैसे बेडला वेले कैसे बेडला कैसे बेडला या हरे मन मोहि
मजनी च हरी चतुर्भुज वेणुधारी वाट मजनी च हरी वाटे मजनी च हरी वाटे मजनी च हरी वाटे मजनी च हरी चतुर्भुज वेणुधारी वाटे मजनी च हरी चतुर्भुज वेणुधारी संसारात भान काही नाही राहिले 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 मन से वेडला गेले हरे मन कैसे वेडला गेले कैसे वेडला कैसे वेडला कैसे वेडला गेले हरे अमृत म्हणे निके मानुनी सर्व पिके अमृत म्हणे निके मानुनी सर्व पिके अमृत म्हणे निके अमृत 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 म्हणे निके अमृत म्हणे निके अमृत म्हणे अमृत म्हणे निके मानुनी सर्व पेके पंचभूत देहाच्या ते वाहिले पंचभूत देहाच्या ते वाहिले पंचभूत देहाच्या ते वाहिले मन मोहिले पंच
पंचभूत देहाच्या ते त्याला वाहिले मन मोहिले कैसे वेड लावेले मन मोहिले कैसे वेड लावेले Radhe Krishna, 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 Radhe